Praise God. Praise Okay, Monica. सगळ्यांक देव बरी सांज आवडता. Praise भो मोगाला बाप्पा येशू ख्रिस्ता आणि पवित्र आत्म्या तू आमचो धोनी तू आमचो रोजनार आणि सांभाळणार देखून आयज पासून तुवें आमकां राखली सांभाळली म्हूण तुका आर्गां आणि महिमा दिता. आमचे पासून तू खुर्सार मेलोय आणि आमचे खोस सूख आणि त्रास तुवें आमच्या मोगा पासून आपणाचेर घेतली. तर मोगाला बाप्पा आयज आमकां ह्या जाग्यार एकठांय केल्ल्या खातीर तुका दिनवासता. आणि आयज तुजें उतर वरकटलो ब्रदर विन्संट ताचेर तुजे कृपेचो आशिर्वाद घाल आणि सदांच आमी तुज्या उतरा विश्वासी रावूं. तुजे भासावणी आमकां बोर म्हूण मागता. हांगा हाजीर जाल्ली भाव भयणां आपले फालताची आशा उत्सव आनी वस्तू घेवन तुज्या मुखार आयला ते स्विकार कर म्हूण मागता. ते हांव मागणें करता त्या येशू ख्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. Praise Amen. God. Amen. Praise God. बरे मागणे केले मोनिका. हर कंची. थँक्यू. Praise God. Okay. Alifa? सिस्टर. स्वर्गीच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिले. तेच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उच्यांत, उदकांत, जमणी पोंदार आनी सगळे दोतोरेक. तू आमचो रोजनार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाला बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या नावान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येतात ते ताच्या नुस्त्यांक शक्तीन आमी बांदून घालता आनी ताचो द्वेस करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमचे पासत वारयले ते आमोलीत रगतान आमकां आनी आमचे कुटुंबाक तूं राखताय. हे तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायले पासत आनी तुका आर्गां दिता. हे मागणे आमी करता जेजू तुज्या पुताचे नांवे. आमेन. Amen. 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 Thank you, Jesus. Okay. कोणाही टेस्टिमनी हाय? किते हा सांगपाकू? हॅलो? जेजू कारगां काय सगळी कित्याक लेट ओय, जालें ओगी. सगळ्यांक? सगळी ओगी हाय आज. कोणागे काय ना सांगपाकू? फेलेस्तीना? Praise God. बरें दिसलें चोवपा तुका. Praise हॅलो? God. कोण ना सांगपा काय उलोवपा कोण ना? हॅलो? God. Praise Jesus. Okay, Ephraim Baba, maybe after we'll recap, they might talk. Yes, recap. Praise Yes. God. Praise God. सिस्टर हांव सांगता धाकटुली Okay, go ahead. धाकटुली कित्याक सगळ्या मायांक कशें मागोंक तें कळपाक. Praise God. सो होय जेजू इतलेंच हांव धाकटुली म्हाका खूब हें जालें की तें हांव सांगोंक कशें. सांग सो सांग. काल म्हजे सिस्टर हिंगा काल मांडे म्हजे फ्रेंड येयल्ले हां. कोविडसान. सो ते म्हजे नेबर
सो ते म्हजे नेबर म्हणटोच तेजो घोव आनी तेची बायलसो आनी तेची मामी हिंगा येयल्ली. आनी कितें जालो, म्हजो चेडो आदले दिसा फ्रेंडाशीन गेल्लो पार्टीक आनी तो घरा येवंक ना. म्हाका फोन केलो, मम्मा आय एम कमिंग इवनिंग. पूण हांवें ताका सांगलेलें, सी फातिमा आंटी इज कमिंग, यू ऑल्सो कम होम. सो तर तो केन्नाय लेट येता, हो रातचो 7 8 तो हे येवप तेजे, कित्याक हिंगाय म्हणून तो घरा लागीं बोर जाता. सो तो लेट येता तो. सो हांव म्हाजें कितें, हांव एकलेंच घरा म्हाजें क्लीन कोत्ता. आनी हांवें कितें म्हटलें, आनी म्हजो चेडो कितें भयणीच्या घोवाक मातशें कितेंय सांगलें, ताका एक रिस्पेक्ट करून घरा येता, सांगलें जाल्यार तेणें. पूण हांवें कितें सांगलें, हेका लागून हांव सांगता. हांवें सांगलें, होली स्पिरिटाक सांगलें, पळय होली स्पिरिट, तूं म्हजो फ्रेंड, यू आर माय हेल्पर and you're helping me in every ways. So today हांव म्हजे कोणाकूच सांगचें ना म्हज्या चेड्याक, ताका सांग घरा यो, तेजी फ्रेंडां येता वो कितें यो म्हणून सांगचें ना हांव. तूं ताका हाडटलो, इवन लास्ट मोमेंट पासून तूं ताका हाडटलो. आनी फातिमा ताका पळयतलें म्हजे चेड्याक, कित्याक खूब वर्सांनी तें पळयता ताका. आनी मागीर हांव सुसेगाद हांव म्हजें काम कोत्ता. म्हजी फ्रेंडां येयलीं, पयलो हांवें म्हज्या चेड्याक फोन केलो, सांगता हांवें बाबा खूंय आहा तूं, पेन्जीम आहा म्हणटा. हांवें कांयच चिंतूंक ना. मागीर म्हजे फ्रेंड म्हळ्यार आसूं, नो प्रॉब्लम, तो चेडो न्हू, कांय नजो. सो सारको 5 ती भायर सरली, गाडी भायर काडली, गाडी वयता वचपाक. तो सारको म्हजो चेडो फाटल्यान उबो जालो तांच्या. पळय कितली हे म्हाका इतलें फील जालें. मिन्स पळय कितलो पावर होली स्पिरिटाक आहा, कितलो आमचें आयकोता कितलें. म्हणटा हांव सगळ्या मायांक हें सांगूंक सोदतां की तुमी तो हे चेड्यांक कितें बॉम्ब मारपाची गरज ना. ओ तांकां चला तुमी या, बेगीन या, तुमची आमची सोयरीं आहा, आमगेर पार्टी आहा, कितें ओहें या ना. आमी सुसेगाद रावपाचें रेस्टान होली स्पिरिटाचें. हांव तुजेर रावतां, तूं ताका हाड, हें म्हाजें तुजें काम, म्हाजें सांगपाचें काम. पळय सारको तांच्या फाटल्यान उबो रावलो. हांव इतलें पळय म्हाका खूब रोड्यांक आयलें, कित्याक पळय आमचो होली स्पिरिट कितलो आमच्या सांगाताक आहा, कितलें आयकोता. पूण आमकां फकत मागोवंक कळोंक जाय सिस्टर, फकत मागोवंक कळोंक जाय. आमी कोहें मागपाचें, आमी कुही रेस्टान रावपाची सिस्टर, आमी कुही रेस्टान रावपाची. चल टेन्शन ना, हांवें होली स्पिरिटाक सांगलां, आतां तुजें काम तें करपाचें, म्हजें न्हू. Praise God. सो हांव इतल्या सगळ्या मायांक सांगता, तुमकांय भुरगे आसतले म्हजे भाशेन, आनी तुमी तोहींच आसतलीं घोडयेक टेन्शनान तोहींच. सो काडपाची गरज ना, होली स्पिरिटाच्या हातान दियात. तोहेंच हांवें पळय म्हज्या चेड्याक, तो ग्रॅज्युएशन कोत्तालो, तो सुसेगाद आहलें हांव, कसलें टेन्शन नाहलें म्हाका, तो पास जालो. सो प्लीज सगळ्या मायांक हांव सांगता, हें म्हजें हें तुमकां रिक्वेस्ट, सुसेगाद रावात, होली स्पिरिटाच्या हातान सोडात. आनी थँक्यू ब्रदर, थँक्यू सिस्टर. Jesu Kargan. Beautiful. Beautiful. जेजू कारगान सिस्टर तुवें बरो एडवायस दिलोय. ते कोणाचे भुरगे आउट ऑफ वे वयता ते तेंची वय तांकां होली स्पिरिटाक वय सिस्टर, कित्याक म्हाका तो हें सांगोंक हें दिसलें, कित्याक हे माणटे म्हजे सवय घडलें. म्हाका इतलें रोडोंक येयलें, पळय आमचो होली स्पिरिट कितलो आमच्या सांगाताक आहा, कितलो आमकां सपोर्ट करता, कितलो आमच्या सांगाताक, पूण आमकां उलोवंक कळना ताचेशीन, आमकां ताका सांगोंक कळना. आमी मागीर कितें करता, वारी कोत्तात, कितले वारी कोत्तात आमी. आवय हुंय येतलो काय, मेवतलो काय, फातिमाक मेवतलो काय पळोवपाक. हांवें ते पासून टेन्शन घेवंक ना सिस्टर, खरें सांगता. सो हांव सगळ्या मायांक रिक्वेस्ट करता, प्लीज होली स्पिरिटाच्या हातान भुरग्यांक सोडात, सुसेगाद रावात. Praise God. सारखे म्हणले सिस्टर, सारखे म्हणले. कितले पाटी आमी हुस्के घेता, पवित्र आत्मा म्हणटा हांव कंट्रोल आहा, तुमी फकत हुस्के करिनाकात. जेन्ना आमी हुस्के करता, आमी बावारतना ना, आमी भिरांतीन आहा. भिरांतीन आसतकूच पवित्र आत्म्यान काम करूंक जायना. जेन्ना आमी शांत रावता, शांतीन रावता आनी सगळे पवित्र आत्म्याच्या हातान दिता,
तेन्नाच की पवित्र आत्म्यान आपले काम करूंक जाता आणि तो सदांच करता आमच्या भलायकी पासत आमच्या बरेपणा पासत पूण जाय आमकां ती शांती दवरपाक ते आमचे कॉन्फिडन्स पिड्यार जायनासतना आमी फकत आमची सगळी जे हुस्के आहात ताच्या हातांत दिवपाक तेन्ना सगळे आमच्या जिवितांत बरें घडटा तुवें तें केलां सारकें केलें तेन्नाच की पवित्र आत्म्यान आपलें काम केलें प्रेज गॉड होय ताका म्हाका सांगूंक दिसलें ब्रदर सगळ्या मायांक Very good. Very good sister. Yes. Awesome. आमकां सगळ्यांक एक्झाम्पल मेळ्ळें तुजें. होय. या Praise God. प्रेज गॉड प्रेज गॉड आणि कोण हा दुसरं कोण हा इस्कॉलान स्टार्ट केलें आतां 1 by 1 येतलो कोण थँक्यू जीसस आमच्या जिवितांत कितें ना कितें घडटा आणि आमी कितले फाटी विसरता आमी समजना की ती लॉटरी लागतकूच ते व्हडलें घर मेळतकूच ते आमची भुरगीं गाल्फान वेतकूच तांकां पोर्तुगेज पासपोर्ट मेळतकूच तेन्नाच आमी गोवायकी दितले पूण ह्यो ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी सदांच विश्वासी रावता ही आमी जेजूक म्हणटा ते म्हणजे गोवायकी दिता कितें ताणें केलां आमच्या जिवितांत तेन्नाच की आमकां त्यो व्हडल्यो मिराकली आमच्या जिवितांत फावो जाता होय की ना होय आनीक नो सिस्टर पयर लास्ट वीक 2 जाले आतां तो एक्टिवा चलयता सो तो कलंगूट वयतालो म्हज्या मम्मीच्या घरा आनी मागीर तो फ्रेंडांक मेळोंक हो पेंजीम थिंगा भोंवता आसतलो सो मिरामार कितें जालें तो भुरगे आतांचे सो एक हितून तेल आहलें रस्त्याचेर मेजता तो स्लीप जालो आनी तेणेन उडकी मारली मिरामार आनी गाडी सोडून दिली आनी म्हाका कांय खबर ना तेन्नाय हांव म्हाजो चेडो हांव घरा हांव सगळ्या मायांकूच सांगता हें कित्याक म्हजोय चेडो तो भायर गेलो हांव केन्नाच टेन्शन घेयना हांव म्हज्या चेड्याक प्रे कोत्ता आनी ताका भायर धाडटा हांव तो केन्ना येता केन्ना वयता हांव केन्ना टेन्शन घेयना सुसेगाद रावता हांव केन्ना मागीर ताका एक्सिडेंट तो थिंगा गाडी सोडली आनी तो पडलो पूण म्हाका कांय खबर ना म्हाज्या भयणीन म्हाका सांगलें ताका काल एक्सिडेंट जालोलो हांवें म्हणलें वय सो म्हाका कांय टेन्शन ना एक्सिडेंट जालोलो कितें जालें ना मातशें तेज्या हातीक दूख लागला आनी मातशें हें जाला ओके ओके नो प्रॉब्लम म्हटलें सो मागीर तो हिंगा येयलो म्हाका पयलोच सांगता मम्मा आय मॅट विथ एक्सिडेंट वय कितें जालें no my hand is pain it's okay you will heal हांवें म्हटलें आनी हांव येयलें मागीर पळय ताका पळय इतलें हांव सरप्रायज पोवन ताका मातशें पांयांक जोडला मागीर कित्याक पडटा आसतना घोडे तेजे रिस्ट हे मातशें दूख जालें पूण गाडयेक एक स्क्रॅच येवंक ना सिस्टर एक स्क्रॅच येवंक ना आनी ना म्हूण म्हज्या चेड्याकूय कांय जावंक ना पळय कितली मिरेकल हे आमचो देव आमचे सांगाताक कोत्ता आमी वारी आनी जावपाचे न्हू भुरग्यां पासत हांव केन्ना वारी जायना सिस्टर जेन्ना तो भायर वयता पळय तेन्ना सुसेगाद रावता कित्याक हांव तें घेयच ना हांव प्रे कोत्तोच रावता टांगसान प्रे कोत्तोच रावता The Spirit of the Lord is upon my children. My God is anointed and He is taking care. His protection is upon them. His life is flowing, my son. सगळे हे म्हणटच रावता मातशें लेट जालो तर म्हज्या चेड्याक येवपाक जाल्यार हांव कितें कोत्ता हांव द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड आनी म्हाज्या टांगसान स्टार्ट कोत्ता हांव वारीच घेयना हांव म्हणटा सोयताना तूं जाता तें कोर म्हाजो चेडो सेफ आहा म्हाज्या जेजूचें ब्लड म्हज्या पुताचेर आहा तुका कांयच करूंक जायना माय सन इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट हांव इतलेंच म्हणटा सिस्टर सो हांव हेंय सगळ्या मायांक सांगता तुमी हें करात म्हणून प्लीज एक प्लॅटफॉर्माचेर मायो आसतल्यो ओन्ली टेन्शनाक घेवन सो प्लीज म्हज्या भाशेन हें करात सो एक स्क्रॅच पडोंक ना सिस्टर म्हजे गाडयेक एक हांव पळयतालें देव सगळें जाणां सेव करूं सगळें कोत्ता हय सिस्टर कित्याक हांव हे पयलें नोको आहलें सिस्टर हे 2 वर्सांक हांव इतलें शिकलां हांव कांय नोको आहलें सिस्टर हे कोहें रोजार करपाचें आमी ब्रदर हात लायतलो काय माथ्यार हात दवरतलो काय केन्ना आमचेर प्रे कोत्तलो काय हे आमी चिंतून आहलें सिस्टर
केन्ना आमचेर आमी वयताले आनी फुडें बसताले आमचे ब्रदर हात धरून प्रे करतलो म्हणून. पूण म्हाका खबर ना सिस्टर, एक स्क्रिप्चर खबर नासली 1 Peter 2:24 म्हटल्यार आमी बरी जातात म्हणून सिस्टर. पूण आमी हे 2 वर्सांक आमी शिकली. थँक्स ब्रदर जॉन्सन, इतले आमकां ताणें ही इतली ग्रेसकाय आमकां ताणें दिल्या म्हणून. ब्रदर Very true, जॉन्सनान sister. Very true. Very, very Yes. true. They also have ग्रेसकायेन got आमकां very बोलला, इतल्या देण्यानी आमकां ब्रदर जॉन्सनान बोलला. ताच्याय भुरग्यांक सगळे ताचे हेका बरोवन, कित्याक हे सगळी हे आमकां ताणेन दिला. हे 2 वर्सांक सिस्टर आनी माय ब्रदर हे आनी तुजे हिसून हांवें जायते शिकलां ब्रदर. तुजे Praise God. उदेशी वय खूब शिकलां ब्रदर. थँक्यू सो मच. Praise God. इतल्या 2 वर्सांक या. Look at your confidence. My God, you're like Right. fire. म्हाका इतले हा सिस्टर. आता हे आनी हे वर्स तर हांव शिकलां. हांवें बी शिकताले आनी आता 1 वर्सान म्हाका खूब हे दिसता. Very good. हांव Very इतले हॅपी हा सिस्टर. आय एम रियली awesome. I'm Very happy. good. Awesome. Miss सो Scholastica. हांव सगळ्या मायांक सांगता, सो प्लीज तुमच्या भुरग्यां पासून तुमी वारी कोर नाका. देवाच्या हातान सोडात. सगळें ताच्या हातान दियात. सगळें सेव जातले. प्रेज गॉड. Thank you, Praise Jesus. God. Wonderful. Awesome. sister हांव म्हजी एक दिता Wait, testimony. wait, go ahead, Maria. Go ahead. हांव whatever हांव शिंकता, हांव आतां एक 83 years old तिका हांव म्हजे गुड वर्ड दिता, देवाचे वर्ड तिका शिंकयता आनी ती इतली हॅपी आहा. ती केन्ना बायबल वाच, ती प्रे करूंक जाणा, लिजन ऑफ मेरी सगळें जाणा, पूण ती म्हणटा हांवें केन्नाच बायबल वाचूं. तर हांवें तिका विचारलें तुज्या लागीं बायबल आहा? ती ओल्ड एज होमान आहा. तेणें म्हटलें वय. म्हणटा हा सोदून दवरता. हांवें सांगलें हांव तुका धाडूं, तूं एड्रेस दिताय? ते म्हणलें ना ना म्हजे लागीं आसतलो. मागीर नेक्स्ट टायम हांव तिका विकान 2 फावटी उलयतां तेजेशी. आनी तिका मेवल्या उपरांत बायबल तेणें म्हणलें म्हाका बायबलान तूं वाच आनी तूं देवाक सांग, तूं म्हजेशीन उलय. तें कितें समजना न्हू, होली स्पिरीट तुका गायड करतलो. वॉट इज द मिनींग ऑफ इट? ती म्हणल्यार म्हाका हा हांव समजता. आतां ती 83 years old, एट दीस एज ती आतां बायबल वाचूंक शिकल्या. ऑल ग्लोरी टू द लॉर्ड. हांव शिंकता, हांव तिका सांगता हांवें तुवें कितें शिकलें आयज, कितें आयकलें तें हांव तेजेशीन शेअर करता. आनी ती so happy sister. But Maria, God bless you. I said, yeah, it's God's plan. See, at this age, I don't, you are in that end, I am Angaha Auntie Bombeha. I don't know her, nothing. Through Sister Melanie, she got a number. I mean, her daughter gave her my number to her. So beautiful. So awesome. You Yes, see how God praise God. Praise God, Sister Maria. तू एकदम बरें काम करताय. तू आता सामके कॅनडा गुजरात कोऑर्डिनेशन करताय सारखे. वय गुजराताक तर वय, स्पेशली हिंदू. Wow. God plan ना सिस्टर. हांव सदांच म्हणटा जेजू म्हाका सेंड मी सोल आनी तेन्ना न्हू म्हाका एक ना कोण येतात, कोण ना कोण सांगता. But that's your assignment no re baba. Tuka assignment दिल तर तुवें कंप्लीट करपा जाय न्ही. Because you're asking God for help, he's giving you here one more, all the souls waiting for you. Yes, sister. I'm very blessed to be blessing. Praise God. Praise God. Jesu Karga. Thank you, Jesu Karga. Jesu Karga, my sister. Ani kon ha? Hello? Ani kon ha? Bore ani kon ha to चिंता आहे हा देवान कित केलं ते के सुमान बर. आता आम्ही हे करूया रिकॅप. Praise God. Praise Jesus. चल बाबा एफ्रेम. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान केन्ना कितें बरें घडटा आमी सदांच आमच्या भाव भयणांक सांगूंक जाय, सगळ्यांक सांगूंक जाय. आनी जेन्ना आमी सांगता सगळ्यांक कितें देवान केलां तें, आमी जेजूच्या राडाराचेर येता. जेजू आपल्या सार्गीच्या बापाक सांगता, पळय बाबा, डॅडी पळय म्हणटा, ती आमची चोली, तो आमचो भुरगो भाव, तो आतां म्हजे वयर कितें सांगता तो. आनी सगळे आंज बोडवे सगळो स्वर्ग आतां तिजोर आतां टीव्ही पळयता आनी आमकां पळयता की आमी गोवायकी दिता. कितलें बरें घडटा जेन्ना आमी गोवायकी दिता.
जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. Praise God. Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव सिस्टर. गेल्या बुधवाराक ब्रदर विन्संटीन आमकां देवाचे उतर लुकाचो 4थो आवेसवोर वोड 1 ते 13 जेजूच्या ताळण्या वयर आमकां शिकवण दिलोली. जेजून जोआन बातिस्ता कडल्यान जॉर्डान नदीत पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत ताचेर पवित्र आत्मो येयलो. मागीर रोखडोच पवित्र आत्म्यान ताची परीक्षा करपाक अरण्यांत ताका व्हेलो. आमी सदांच मनान दवरूंक जाय, देव आमची सदांच परीक्षा करता, पूण देवचार आमकां सदांच नाडपाक येता. देव आमची परीक्षा कित्याक कोत्ता गाय? ब्रदरान आमकां हाची समजणी दिवंक आमकां एक उदाहरण दिलें. जेन्ना आमी इस्कॉलाक वेता, पयलीं आमी केजीत आसता, मागीर पयले क्लासीन दुसरे क्लासीन आमी आसता. आमच्यान दुसरे क्लासीन पास जायनासतना डायरेक्ट तिसरे क्लासीन वचूंक जायना. आमी 10वे क्लासीन पास जाल्या शिवाय आमच्यान फुडलें शिकोवप करूंक जायना. तेच भाशेन देव आमकां सगल्यांक परीक्षा धाडटा. कित्याक ताका जाय आपली भुरगीं भावार्थान वाडलेली. ताका नाका आपली भुरगीं फकत दूदच पिवन रावलेली, पूण ताका जाय आपली भुरगीं निबोर जेवण जेवलेली. म्हणजे ताका जाय आपली भुरगीं भावार्थान मजबूत जालेली, देवाच्या उतरान गोड जालेली. आनीक एक उदाहरण ब्रदरान दिलें. एक 10 वर्सांचें भुरगें जल्मांतान ते 10 वर्सां मेरेन फकत आवयचें दूदच पियेता. ते अजूनय जेवण जेवंक नको, अजूनय ते आपल्या हाताचेर चलता. हे सारकें आसा काय? ना. 10 वर्सांचें भुरगें चिकन खाता, केएफसी खाता, मॅकडॉनल्ड खाता, झाडाचेर चडटा. जे भाशेन आमच्यो आवय बापायक जाय आमची भुरगीं वाडलेलीं व्हडलीं जालेलीं, तेच भाशेन आमच्या सर्गीच्या बापाक जाय आपली भुरगीं वाडलोलीं, न्हय ल्हानूच रावलोलीं. न्हयच फकत वयल्या वयर मागणें केलें, तेर्स केलो, भायल्योच धर्मीय रिती पाळ्ळ्यो. पूण देवाक जाय आपलें उतर आमी सगल्यांनी शिकलोले. देवाच्या उतरान आमी गोड जालेलीं, देवाच्या उतरान आमी मजबूत जालोलीं, आमी भावार्थान गोड जालेलीं. देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक प्रमोशन मेळलोलें. देखूनच देव आमकां परीक्षा दिता, पूण देवचार आमकां ताळणी घालता. देवचार आमकां नाडपाक कित्याक येता? देवचाराचें काम फकत आमकां मारून उडोवंक, चोरूंक आनी आमचें निसणटण करूंक. हे आमकां देवाचें उतर सांगता. जॉन 10:10 चोर येता तो फकत चोरून, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता, पूण हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवन दिवंक, सुबापणान मेळोवन दिवंक आयला. देवचाराक आपलें काम करपाक जाय जाल्यार तो आमकां ताळणी घालता, तो आमकां नाडपाक येता. हे वरवीं तो आमचो भावार्थ हालयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट घडटा. हे वायट घडटा तें देवचाराचें काम न्हय, देवाचें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वायट घडटा. हे वायट घडटा तें देवचाराचें काम न्हय, देवाचें. देव आमचेर केन्नाच वायट धाडिना. आमी सगळीं जावन आसात ताची मोगाची भुरगीं. देवाक जाय आपली भुरगीं आपल्या मोगान वाडलोलीं. आमी जेन्ना आमचें मन देवाच्या उतराचेर दवरता, देवाच्या उतराक आमी रिगून रावता, देवाच्या उतराक आमी चिकटून रावता, तेन्ना केदेंय व्हडलें अदृश्ट, वायट, सैतानाची ताळणी आमचेर आयली जाल्यार, केदेंय व्हडली परीक्षा आमचेर आयली जाल्यार ताचेर जैत व्हरूंक
देवाचे उतर आमकां आदार दिता. देवाचे उतर आमकां घोटाय दिता. देवाचे उतर वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां आदार दिता. देवाचे उतर आमचो भावार्थ गोड कोत्ता. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान ताळण्याचेर जैत वता तेन्ना आमी परिक्षेन पास जाता. आमकां प्रमोशन मेळटा आनी आमचो भावार्थ अदीक मजबूत जाता. जेजून आमच्या जिवितान केलेल्या बरेपणाची आमी गवायकी दिता. हे वरवीं आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडत वेता. आमकां देवाची ओळख मेळटा. जेजूची पयली ताळणी. देवचारान जेजूक म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातराक उणें जावंक आज्ञा कर. देवचार जेजू फुड्यान कसो आयलो? देवचार जेजू कडेन कसो उलयलो? देवचार काळो आसलो वो धवो आसलो काय? देवचार जेजूच्या चिंतनांनी उलयलो. जायते फावटी आमकां दिसता की देवचार व्हडल्या शिंगाचो रेडो कसो जेजू लागीं येवन उलयलो म्हणून. खरें म्हणल्यार देवचार थंयसर येवंक ना. देवचार जावन आसा एक आत्मो. देवचाराक ह्या संवसारांत चलूंक जाय जाल्यार ताका जाय एक कूड. देवचाराक तर आमकां ताळणेंत घालूंक जाय जाल्यार तो आमच्या मनांत ताळणी घालता. आमच्या विचारांत आमच्या चिंतनांनी तो उलयता. जेजू जेन्ना अरण्यांत आसलो तेन्ना देवचार उतरांनी उलोवंक ना, ताच्या चिंतनांनी उलयलो. दुसरी जेजूची ताळणी. तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव तुका सगळें दितलो. देवचाराच्यान जेजूक सगळें दिवंक जाता काय? ना. स्वर्ग आनी संवसार देवान रचला. जेजू जावन आसा सरकार आनी पृथ्वीचो रचणार. रचणारा लागीं देवचार येवन विचारता, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव तुका सगळें दिता. हाची समजुनी भावान आनीक एक उदाहरण आमकां दिलें. एका आवय बापायक 3 भुरगीं आसात. 12 वर्सांचे, 15 वर्सांचे आनी 20 वर्सांचे. ती आपल्या आवय बापाय लागीं वेतात आनी म्हणटात, पाय माय, हें घर आमी तुका दिता, फकत तूं ह्या पेपराचेर सायन मार. हें घर आमी तुका दिता, हें अशें जावंक शकता काय? घर कोणाचें? माय पायचें व भुरग्यांचें. घराचो वडील जावन आसा माय पाय. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. Bye friend. Brother. Praise God. Praise God. मातशें बंद जालें इंटरनेट. नेट बंद जालें. तुझे नेट बंद जालें आमी सगळे तू मातशी तुझे नेट बंद जालें आवाज आयकोंक ना आमी तुजो. ब्रदर हुंयसान बंद जाला. आता कमेंट जालो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके ओके. म्हणटोच स्वर्ग आनी संवसाराचो दोनी जेजू जाल्यार देवचार जेजू कित्याक विचारता काय, तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दिता. जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना संवसाराचो राजा देवचार आसलो. कित्याक आदाम एवेन पातक करून सगळी संवसाराची पदवी देवचाराच्या हातान दिलोली आनी जेजू ह्या संवसारांत आयलोलो देवचारा कडल्यान ती पदवी घेवंक. जेन्ना हो संवसार देवचाराच्या ताब्यांत आसलो म्हणटोच देवचार जेजूक म्हणटा, हांव हो संवसार आतां तुज्या हातान पोत्तून दिता. तूं फकत म्हाका नमस्कार कर, म्हणजे हांव तुजो दोनी जातलो, तूं म्हज्या खाला आसतलोय. कितले फावटी आमच्या जिवितांत देवचार आमकां ताळणेंत घालता. हांव तुका हें सगळें दितलो, हें दितलो, तें दितलो, आनी आमी सगळीं ताच्या फाटल्यान धांवता. देवान आमकां सगळें घडोवन दिलां. खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाल्यार संवसाराच्यो ताळण्यो, देवचाराच्यो ताळण्यो आमकां जाय ना. कितले फावटी आमी
कोणेय कितें सांगल्यार ताचे फाटल्यान आमी धांवता, तांचे आमी आयकता. केन्ना तरी आमी पवित्र आत्म्या लागीं विचारता गाय. केन्ना तरी आमी पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागता गाय. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या लागीं आदार मागता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां वाट दाखयता. देवान आमकां सगळें दिलां. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला, आमकां शांती दिल्या, ताच्या मोगान आमकां भरल्या. पूण जायते पावटी आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागूंक आमी विसरता. पवित्र आत्म्याचो आदार मागोनासतना, देवाच्या उतरान रिगून रावनासतना आमी संवसाराच्या फाटल्यान आमी धांवता. आमकां जाय ते भाशेन आमी पावलां घेता, न्हय देवाक जाय ते भाशेन, आनीक मागीर आमी फसता. कितले पावटी कितलो लोक फसलो म्हणटोच मागीर प्रिचरा लागीं वेता, देवाच्या मनशा लागीं वेता, आनीक मागीर विचारता, आतां हांवें कितें करूंक जाय? हांव आतां सारको त्रासान पडलेलो आसा. आमी तर जेजूचें काम करीत जाल्यार देव आमकां त्रासांतली काडूंक शकता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक चिकटून रावता, देवाच्या उतराक आमी विस्वाशी रावता, देवाचें उतर आमी दिसपटी आमी वाचता, तेन्ना देव आमकां सगळ्या वायटांतली भायर सरूंक आमकां आदार दिता. जेजूची तिसरी ताळणी देवचार जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार वयटान सोकला उडकी मार. पूण जेजूक देवचार एक एक पावटी ताळणी दिता तेन्ना जेजू आपले तोंड उक्तें कोत्ता आनी देवाच्या उतराचो ताका जबाब दिता. पवित्र पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा. मोगाच्यानो, आयज आमी सगळीं म्हणटा आमी देवाची भुरगीं, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमी म्हणटा आमी जेजूची पाटलावदारां, आमी दर बुधवाराक देवाचें उतर शिकूंक येता, म्हूण आमकां ताळणी येवची ना गाय. ताळणी सगळ्यांक येता. कितलोय तूं देवाच्या उतरान रिगून आसल्यार पासून ताळणी आमकां येतलीच. ताळणी पाप साहेबाक पासून येता, बिस्म साहेबाक येता, कार्डिनलांक येता, पाद्रींक येता, माद्रींक येता, प्रिचरांक येता. ह्या संवसारांत जी मनशां जिवी आसात तितल्यांकूय ताळणी येतलीच. जितली आमी देवाक लागीं येता, देवाच्या उतराक आमी चिकटून रावता, तितली देवचार आमकां देवा सरशिल्लो पयस सरूंक आमकां दोबरात ताळणी घालतलो. देवचार ट्राय कोत्ता आमकां ताळणेन घालून आमकां देवा सरशिल्ली पयस करूंक. जायते पावटी आमकां जाय तेन्नाच आमी देवा लागीं वेता, आमकां जाय तेन्नाच आमी मागणी कोत्ता, तेर्स कोत्ता. जायते पावटी आमकां मागता तें मेळ्ळें म्हणटकूच, आमचें काम जालें म्हणटकूच आमी देवाक विसरता. आमकां काम जाय तेन्नाच आमी देवा लागीं वेता. कोंकणींतल्यान म्हणणी आसा, काम जालें वयज मेलो, असली आमची गोत जाता. जितली आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर आमी पोत्तून पोत्तून आयकता, आमच्या तोंडांतल्यान तें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आमी म्हणटा, आमचो आनी देवाचो संबंद गोड जाता. जितलो आमचो संबंद देवा लागीं गोड जाता, तितल्यो आमच्यो ताळण्योय व्हड जातात. ब्रदरान आमकां आनीक एक उदाहरण दिलें. जेन्ना एक ल्हान भुरगो केजींत आसा, ताका व्हडलो टेस्ट येता गाय? ना, ताका फकत A for apple, B for ball असलो ल्हान परिक्षा येता. जेन्ना हो भुरगो 9th grade, 10th grade, 12वी आनी अशें फुडें फुडें शिकप कोत्ता, तितलो ताची परिक्षाय टफ जाता. तेच भाशेन आमी देवाच्या उतरान वाडली तितली वाडटा तितली आमची परिक्षा अवघड जाता. आमकां देवचाराच्यो ताळण्यो मातशे स्ट्रॉंग येतात. देवचार आमकां सोडिना, तो केन्नाच हॉलिडे घेना, ताकाय लॉज दिसना. तो सगळ्या टायमार आमच्या फाटोफाट तो आसता. तो जाणा जी कोणाक देवाच्या उतराची वळख ना ती आपल्याच ताब्यांत आसात म्हूण तो जाणा. पूण जी कोण देवाच्या उतरांत आसात तांकां तो सुबेज ताळणी घालता. देवचार तांच्या फाटल्यानूच आसता.
आम्ही सदांच आमचे मन देवाचेर दवरूंक गरज. आमची चोत्राय तो देवाच्या उतराचेर सोडून तर आमी ताळण्याचेर दवरीत जाल्यार आमी फसतल्या. आमी सदांच चोतूर रावंक गरज. ब्रादरान आपल्या जिवितांतली गोवायकी दिली. आपूण जायते वर्सां फाटी डिप्रेशनान गेल्लो तेन्ना 3.5 वर्सां ताणें फकत एकूच देवाचें उतर म्हणत तो रावलो. देवाच्या उतराक तो थीर रावलो. आर्गां दिता बापा, तुवें म्हाका जेजूच्या मोगान भरलेले पासत. ते उतर ताच्या काळजांत मास जालें आनी ताका सुटका मेळ्ळी. आमच्या Praise God. सुसेगाद. आमच्या जिवितांत परीक्षा सदांच आसतल्यो. आमच्या जिवितांत ताळण्यो सदांच आसतल्यो. पूण आमी सदांच देवाचें उतर आमी शिकूंक गरज. जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तेन्ना देवाची ओळख आमकां जाता. त्या उतराक आमी सदांच चिकटून रावंक गरज आनी त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलोवया. आमचेर ताळणी येतात, परीक्षा जाता तेन्ना देवाच्या उतरान आमी ताचेर जैत व्हरूया. देवा कारगा. देवा कारगा. जेजू कारगा. जेजू Wow, कारगा. so beautiful. देव बरें करूं सिस्टर एफ्रन, तुवें कितले बरे भाशेन आमकां सजमोनी दिली. प्रेज गॉड. सारकी जेन्ना आमी देवाचें उतर एक सुमाना उपरांत आयकता, पण रिकॅप दिता, इतलो डिटेल रिकॅप दिता, आयकतल्याक एक पोत्तून एक उर्बा मेवता फुडें आनी शिकोण दिवपाक. खरेंच उर्बा मेवता. तुवें ब्रदर आमकां बरें इसकटावून एग्जाम्पलां दिवन आमकां शिकयलें. Yes. जेजू कारगा. जेजू कारगा. आणि बरा गोवळी. Praise Jesus. ब्रदर तू जाणो स्कॉलास्टिकान तेंच प्रॅक्टिस केलें. गेल ते पाट शिकयलो ते. नो स्कॉलास्टिका होली स्पिरिट केन्ना विचारला म्हणलें सेम थिंग यू प्रॅक्टिस दिस वीक. सो ब्युटिफुल दॅट इज. आमी सदांच पवित्र आत्म्याचो आदार घेवंक गरज आनी सेम सिस्टर एस्कॉलादान सांगलें. येस येस येस. जेजू कारगा. जेजू कारगा. इतली खुशालकाय भोगता जेन्ना आमी येता ह्या वेळार आनी तुमी ते रिकॅप करतात, जेन्ना हांव आयकता खरेंच खुशालकाय भोगता. कित्याक तुमी खरेंच ती ते पोत्तून आयकतात, ताचेर पोत्तून नियाल करून ती सजमणीन ते आमकां पोत्तून सांगीत जाल्यार खरेंच एकदम खुशालकाय भोगता. खरेंच सांगता तुमकां, म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. कित्याक जेन्ना जें हांवें लास्ट टायम सांगलां तें कोण सांगीत जाल्यार म्हाका एकदम खुशालकाय भोगता. आनी हे भाशेन सांगत जाल्यार इतले डिटेल सांगीत जाल्यार चुकनासतना ताका ताचो ओर कितें जाणय की तुमी खरेंच ते डिटेल स्टडी करून आयकोन ते प्रॅक्टीस करून पवित्र आत्म्या उदेशी आनी ते सांगूंक खरेंच एकदम खुशालकायेची गोष्ट ती. खरेंच जेजू कारगा. देवा कारगा. आणि ब्रदर सगळीं ते रिकॅप करताय ती जायतो हार्ड वर्क करताय. वय 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 वय. ब्युटिफुल रिकॅप करताय. व्हेरी गुड. आनी हांव कितें म्हणटा की फकत जो कोण रिकॅप करता तोच फकत इतली डिटेल स्टडी करिना. सगळ्यांनूच रिकॅप करूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आयकता पोत्तून आमी हो व्हिडिओ आयकोंक जाय, पोत्तून आमी पेपर घेवंक जाय, बायबल घेवंक जाय, पोत्तून आमी ते स्क्रिप्चर शिकोंक जाय. नातर कितें जाता भाव भयणीनो, बुधवाराच्या बुधवारा आमी जेन्ना आयकता सगळ्यांक रिकॅप करपाक चान्स मेळचो ना. आमच्या सिस्टर मारिया एकल्याकूच दिता. पूण जेन्ना आमी आमच्याच खुशालकायेन आमी वेता आतां कितें आयकलें, जो आतां व्हिडिओ आयकलो पोत्तून आमी बायबल उक्तें केलें, ते स्क्रिप्चर पळयलो, आतां पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां ती आमचे कडेन डायरेक्ट सजमणी मेळ्ळी. आतां कितें घडटा जाणा भाव भयणीनो, आतां हांवें तुमकां सांगलें तें बरें हा, पूण जेन्ना तुमी तुमचो बायबल उगडटात आनी ते आयकतात आनी ते स्क्रिप्चर वाचतात आनी ते पोत्तून नियाल करतात, आतां ती शिकवण म्हजी न्हय, आतां ती शिकवण जावन आसा पवित्र आत्म्याची तुमकां. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां डायरेक्टली शिकयता, आतां आमी केन्नाच विसरची ना. तो पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटलो आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत, एक
खरेंच भावार्थी जिवीत आमी जिवंक पावतले हांव ना तर फकत बुधवाराच्या बुधवार आमी आयकत जाल्यार त्याच्या उपरांत म्हणलें आतां फुडल्या आयतारा रिकॅप कोण तरी करतलो मागीर वाचुया त्या मोदल्यान आमी काय आमी शिकवण करिना जाल्यार आमी आमचो बायबल उक्तो करिना जाल्यार आमी फकत आयकता पूण खरेंच बसून आमी खरेंच शिकवण करिना जाल्यार आमकां केन्नाच ताजो फायदो जावंचो ना देखून आमी खरेंच आमचो बायबल उक्तूंक जाय आनी तो स्क्रिप्चर कितें सांगला वाचून आमची शिकवण करून पवित्र आत्म्या उदेशी तेन्ना आमी केन्नाच केन्नाच विसरची ना कित्याक तो पवित्र आत्मा आमकां खरेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान आमच्या सगळ्या भितर आमच्या भितर सामकें घट करतलो ब्रदर जेन्ना पोत्तून आमी व्हिडिओ आयकता आनी ते नोट्स आमी बरयता तेन्ना आमी शिकूंक पावता आमी शिकता तेन्नाच आमी शिकता आनी ते मागीर आमच्या जिवितान आमकां ते व्यवहारान घालूंक आमकां मेळटा कित्याक जाणाय कितले फावटी आमी कोण प्रिचर येता कोण ब्रदर जॉन्सन शिकयता हांव तुमकां सांगता आमची सिस्टर मारिया तुमी दुसऱ्या प्रिचरा कडेन आयकतात पाद्रींक आयकतात माद्रींक आयकतात वय जेन्ना तो शर्मा सांगला इगोर्जेन आमी केन्नाच पेपर पेन घेवन वचना पूण जेन्ना आमी ह्या बायबल क्लासीक येता आमच्यान बरोवंक जाता बरोवंक जायना जाल्यार आमच्यान पोत्तून तो व्हिडिओ आयकूंक जाता जेन्ना तो व्हिडिओ आयकता आतां आमचो बायबल उक्तो करता तो स्क्रिप्चरा कडेन वाचता आतां पवित्र आत्मा आमकां डायरेक्टली शिकयता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आतां भाव भयणीनो तुमी केन्नाच चुकचे ना कित्याक पवित्र आत्मा तो सामको करता आमचे भितर देवा कार्यक्रम ना जायते पावटी कितें जाता आमी जायते टॉक आयकता जायते शर्मा आयकता जायते विचारांचे आयकता पूण ते येवन तर पोत्तून आमी तर बायबलान पवित्र पुस्तक घेवन आमी ते पोत्तोन रिविजन करिना आमी शिकूंक पावना एवरी वेनसडे आयकता एक कानान आयकिलें ते कानान भायर गेलें तशें जाता मागीर पांय वाटेर पडटा आनी ती होय सारकें ते मागीर देवचार येता आनी ते काडून वता कित्याक हांवें तितून इंट्रस्ट घेयलो ना हांवें बेश्टें आयकिलां दुसरे कानान भायर घायला प्रेज गॉड भाव भयणीनो तुमकां म्हजी खबरच सांगता जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकोपाचें कॉमेस केलें हांव ब्रदर जॉन्सनाचें आयकतालो ह्या प्रिचराचें आयकतालो त्या प्रिचराचें आयकतालो आनी हांव सोजमतालो की इतलें देवाचें उतर आयकता म्हणून हांव खरेंच वय बरें दिसतालें वय खूब शिकवण मेळटाली पूण कांयच भितर उरोन नासलें कित्याक हांव फकत आयकता आनी जेन्ना आयकलें तेन्ना मागीर विसरलो हांव पूण जेन्ना हांवें कॉमेस केलें की हांव जें आयकलां आतां परतून हांव स्क्रिप्चर ते बरयतलो आतां बायबलान बेतलो बायबलान कितें सांगलां तें शिकवण करतलो आनी जेन्ना तें कॉमेस केलें आतां म्हाका पवित्र आत्मा इतलें शिकोवंक लागलो जें हांवें त्या प्रिचरान सांगलां तितलेंच न्हय आजून शिकवण दिता पवित्र आत्मा आमकां आनी जेन्ना तो आमकां आजून शिकवण दिता आतां आमकां कितें जाय आतां जाय फकत पवित्र आत्म्याच्या इस्कॉलान पवित्र आत्म्याच्या क्लासीन बसपाक खंय शिकवण दिता सायबा भुगोस कितें म्हणटा ते भाशेन कांय समजना आमकां ते इतली उर्बा येता की पवित्र आत्मा इतलें रेवलेशन दिता आनी आतां आमकां इतली खुशालकाय भोगता आमच्या बायबलान वचून ती शिकवण करपाक आनी हांव तुमकां तेंच सांगता वय बुधवाराच्या बुधवारा तुमी आयकतात ते बरें हा आमी खूब जाणां आमकां एकल्याक चान्स मेळटा रिकॅप करपाक पूण आमच्यान सगळ्यांनी रिकॅप करूंक जाता आनी आमच्या सगळ्यांनी आमचोच एक म्हणजे बायबल घेवन आमच्यान शिकवण करूंक जाता कित्याक हें केल्या उपरांत आमची कितें म्हणटी सजमणी उतराची आमचो संबंद जो आसा जेजूशी आनी पवित्र आत्म्याशी तो घट जायत वता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमकां शिकयता आमी केन्नाच विसरची ना पवित्र आमच्या मनान हाडटलोच त्या टायमार हाडटलो आनी तो आमकां खरेंच एक बरे वाटेर आमकां धाडटलो आमेन आमेन जेजू कारका सिस्टर हांव एकूच फकत एड करूंक सोदता सांग रे सगळ्यांक ब्रदर सिस्टर सगळ्यांक पळय ब्रदर म्हणटा आपूण इतलो हुशार जालो तुमी चिंता आतां देव कितलो हुशार जातलो आमची भुरगीं आयकता म्हणजे आपली सगळीं भुरगीं भाव भयणांक कोत्ता वेव्हारान घालता म्हूण तो कितलो हुशार जावचो ना बाप सर्गींचो सो ब्रदर तर इतलो हुशार जाला जाल्यार तोय जातलो
जालो म्हणून सांगता प्रेज सोजमणी मेवल्या आणि आणि जेन्ना आमची कोण आमचो भाव कोण आमची भयण गोवायकी दिता ओ रिकॅप करता आणि आयकता आमकांय खुशाल बघूंक जाय अरे भावान कितली बरे रिकॅप केलो कितली बरी गोवायकी दिली कित्याक आमी सगळी भाव भयणां आमचो स्वर्गीचो बाब इतलो खुशाल जाता कोण आमी दुसरी कोण कोण गोवायकी दिता की आपल्या जिवितान कितें घडलां ते आमकां खुशाल काय बघूंक जाय नातर आमी म्हणटले सायबा तांकांच बरें केलें तुवें म्हजो चान्स केन्ना मेळटलो तांकांच कुवेट धाडले तुवें तांकांच बोटींत धाडले तुवें आमचो चान्स केन्ना येतलो खंयच रडोन बसत जाल्यार आमचे कांयच फायदो जाना पूण दुसऱ्याची खबर आमी आयकत जाल्यार आमकां इतली खुशालकाय भोगूंक जाय की कित्याक आमच्या भांग इतलें देवान बेसांव बोलना इतलें ताणें बरे भाशेन रिकॅप दिलो इतली सोजमणी दिली इतलें आमकां खुशालकाय भोगूंक जाय वय की ना भाव भयणीनो होय ब्रदर प्रेज लॉर्ड प्रेज गॉड Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. Sister Maria, sang. Jesu karga तुझे मरे बरे आमचे रिकॅप तेन फर्स्ट क्लास केले ब्रदर एज इफ आताच सांगला की आताच सांगला मारिया दुसरी पार्टी तू कर बाबा रिकॅप सिस्टर म्हाका टाइम लागतो अशी कोंकणी बरयता अरे आता सांगले पवित्र आत्म्याको हेल्प माग म्हण तू चॅम्पियन हांव घेता सो तू कोत्ता ओके यू मेसेज मी प्रेज गॉड ओके ब्रदर ओवर टू यू जेजू कारगा म्हणटोस ब्रदर शुकूर तुका कितें गोवायकी दिवंक जाय आसली माझी गोवायकी ब्रदर सदांच आहा देवान म्हाका जितो दवरला पयली गोवायकी दुसरी गोवायकी दिवंक जाय आसलो मातसो लेट पावलाय म्हणून हांव सांगलो तूं आतां दिवचो नाय पूण म्हाका दिसता हाच तुका सदांच आहा तुजे कडेन सदांच आहा बापाक पुताक आनी पयतोत्म्याक हांव दिनवासता आर्गां आयच्या हिस्सा खातीर आयज ताणें म्हाजेर उर्वी जायते मिलाग्री केली आयज आमी काणकोण गेल्ले एका ब्रदराक घेवन श्रीमिरांदाक तो कोताय ब्रदर सो ताका घेवन देवाचें उतर म्हणजे आमी गेल्ले तेंचे घरा कडेन ती जायती उतर तिका कळोन आसली येताली ती पयली न्यू क्रिएशन हावजान आनी ती येवन इतली खुशाल म्हणजे आमी गेले म्हणून ती इतली खुशाल जाली कित्याक देवाच्या उतराची तांकां सोजमणी मेवली म्हणून देवाक आर्गां येता कित्याक आमी गेलेले ब्रदर तेजे कसलें आनी दुसरें काम आहलें पूण हांवें ताका म्हणलें ब्रदर तूं तिकडल्यान वयता जाल्यार आमी तिच्या घराचेर हें करया म्हणलें विजीट करया आनी ती इतली खुशाल जाली तेजें चेडूं म्हणजे तेजे आनी शेजारी आहलेली सो ताका देवाचें उतरूय दिलें सो आतां ती आहा आनीक जायतें बरेंपण सो सोजमणी मेवली तांकां देवाच्या उतराचेर आनी ती एकूच उतर तेंचे कडेन आयकोंक मेवलें एक म्हणटा ती ब्रदर ती म्हणटा आपूण खुशाल आहा आनी आपूण आयज आपल्याक इतलें जालां आपल्याक तेणें इतलें दुखयलां पियोन ताजो घोव पियेता सो ताका रियाबान घातलेलो आहा सो ती म्हणटा तेजें उतर म्हणजे तेणें आपल्याक कितें म्हणून सो तें पियोन म्हणलां न्हू तेणें सो ही उतरां ती कित्याक तेन्ना कळलें जेजूचें उतर तिचे कडेन आहा म्हूण प्रेज जीसस थँक यू आनीक दुसरी मिलाग्र म्हणटा ती भाव भयणांनी आमी गेल्ले ती कामांय जालीं तेजेंय काम जालें आनी आमकां सेफली आमी घरा पावले थँक यू जीसस कित्याक रोड सारको बरो ना तिकडलो पूण देवान आमकां बरे भाशेन पावयली I give glory to the God. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Wow. Jesus, praise. Amen. Amen. Praise Jesus. Jesu karga. Praise God. Praise God. आणि कोण हा गोवायकी दिवपाक कोणाक गोवायकी दिवंक जाय आमच्या जिवितान कितें तरी बरें घडलां Praise God. बरें तुम्ही दुसरे पार्टी दीत जाल्यार तुमच्या दुसरे पार्टी दिवंक जाता ओके म्हणटच आमी आमची आयज शिकोवण कॉमेस करया म्हणटच आमी कालचे पार्टी आमी आमच्या भयणी एफ्रेन आमकां बरे भाशेन तो रिकॅप दिला आनी आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी शिकल्या की जेजू कितल्यो तायण्यो आयिल्ल्यो जेजूक तीन तायण्यो आयिल्ल्यो तीन तायण्यो कसल्यो
पयलो देंवचारान ताका म्हणलें हे सगळे फातर जे आसात ते तूं उणें कर आनी तुजी बूक मार. त्याचे उपरांत ताका कितें केलें, ताका म्हणलें ताका वयर व्हेलो आनी ताका म्हणलें तूं उडकी मार, आंच बोडवे तुका गोड धरतले. कित्याक तेजें उतर म्हणटा की आंच बोडवे तुजे हात तुका तुजे पांय गोड धरतले, तुका कसलोच माल लागचो ना. आनी तिसरी ताळणी म्हणल्यार देंवचार ताका सगलो संवसार दाखयता. तो म्हणटा हो सगलो संवसार म्हज्या ताब्यान हा, हांव तुका दिवपाक तयार आहा, तूं फकत म्हाका नमस्कार कर. म्हाका नमस्कार कर. देंवचार देवाक म्हणटा म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका दितलो. रोचलां कोणें? देवान. आनी आतां जे देवान रोचलां देंवचारान आपल्या ताब्यान घेतलां, कित्याक आदावान ते पातक केलें, ताणें देवाचें आयकोंक ना उतर, ताणें फकत देंवचाराच्यो ताळण्यो आयकल्यो आनी ती पदवी तेंची जी जे ताचे कडेन आसलो तो अख्खा संवसाराच्या हातान तो देंवचाराच्या हातान घातलो आनी आतां तो देंवचाराचो गुलाम जालो. मनीस देंवचाराचो गुलाम जालो. आनी आतां जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत देवाचो पूत घेता, आतां देंवचार ताका म्हणटा तूं म्हाका नमस्कार कर, हांव तुका हो संवसार तुज्या हातान दिता. तुमी सजमतच्यात की जेजूक ही ताळणी येवची ना. अरे बाबा आख्खो संवसार ताका मेळटा, तो मनीस आहलो, ताका ताळणी येवची ना. आयज आमकां कितलो लोक म्हणटा बाबा हांव तुका सर्वीस दिता, हें दिता, ती बाटां दिता, तूं फकत हें म्हजें काम कर, हें मातशें कांय काम म्हजें कर, हें मातशें गडबडाचें काम कर. कोणाक कळचें ना, तूं फकत कर म्हजें काम, हांव तुका पयशे दिता, बाटां बेसां दिता, तुका हें दिता तें दिता. कितले फाटी ताळण्यो येनात आमकां? होय. आमच्या कामाच्या जाग्यार आमचो साहेब म्हणटलो अरे बाबा ते मातशें कितें पेपराचेर ताची सायन मार, ताणें कितें. कितल्यो ताळण्यो येतात आमकां, कितल्यो. आनी हांव जेन्ना काम करतालो, हांव जेन्ना सर्वीस करतालो, 32 वर्सां काम केलीं, कितले फाटी दुसरे जे काम करतात ते बरीं कामां करिनात, पूण जेन्ना त्या साहेबाक तें बरें लागता ते कितें करतात, ते तांकां प्रमोशन दितात, तांकां तें वाडत दितात. कित्याक तें ताच्या बरोबर आसता ही फटकी कामां करपाक. आनी कितले फाटी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी म्हणटा आमी देवाचीं भुरगीं, आमी म्हणटा आमी भावार्थी, आमकां समजता की देंवचार आमचे कडसून पयस गेला, आमी फकत जेजूच्या मोगान हा, जेजू आमी भावार्थी म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार जेन्ना आमी जेजूशी लागीं येता, आमच्यो ताळण्यो वाडत वेतात. आमचे भयणीन एफ्रेमान बरे भाशेन सांगलें, जितली आमी लागीं जेजू कडेन वेता, हो लॉज नासलो आमचो देंवचार म्हणटा तो दुस्मान आमचो येत हा आनी तो ताळणी घालीत हा. आनी आमच्यो ताळण्यो ज्यो आसा, जितली आमी लागीं वेता जेजू कडेन, तितल्यो ताळण्यो देंवचाराच्यो वाडत वेता. तो म्हणटा अरे बाबा हांव तुका हें दाखयता, तुका चोंद्रीन दाखयता, तुका कुवेट दाखयता, तुका हें दाखयता तें दाखयता. आनी तेज्या उपरांत आमचें निसवणपण जाता आनी आमी देवा कडसून पयस वेता. म्हणटच ह्यो ताळण्यो ज्यो जेजूक येयल्ल्यो, त्यो आमकां एकल्याक आयज आमकां ही ताळण्यो येतात. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी ह्या विशयाचेर मातसो थोडे आनीक नियाळ करुया. आयज आमी पयली चीट जिवाची ताजेर आमी नियाळ करुया. वाचुया. जॉन चॅप्टर 2 वर्ड 15 ते 17 पर्यंत आमी वाचुया. पयले 15 ते 16 पर्यंत वाचुया. कोण वाचता? संवसाराचो. ओके गो फातिमा. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग कोरिनाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना, कित्याक संवसारांत mellta तें itlench, kuddichi, moriadi-bhaili, vondovnni, dolleanchi, lobhi आशा आनी jivita-boddai. हे सगळें बापा-सून न्हय, पूण sonvsarantleम upzota.
तर संवसार आणि ताच्यो वondovnneô 2 दिसा भितर नाच जातात. पण जी कोण देवाची कुशी पाळटात ती सासनाक जियेतात. जेजू कारगान देव बरें करूं सिस्टर फातिमा. म्हणटोच 15वी वोड पयली चीट जुवाची आविस्कोर 2 वोड 15 कितें म्हणटा? संवसाराच्यो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. प्रेज गॉड. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. हाचो अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? हाचो अर्थ म्हणजे जो लोक संवसाराचो मोग करता आनी ज्यो वस्तू हो संवसार दिता तांच्या मध्ये देवाचो मोग ना. तुम्ही म्हणटल्यात कितें म्हणटाय रे तूं? आयकात बरे भाशेन हे देवाचें उतर म्हणटा. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करिनाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. भाव भयणीनो जो मोग करता संवसाराचो आनी संवसाराच्यो वस्तूंचो ती देवाचो मोग करिना. तेच भाशेन जो लोक देवाचो मोग करता तांकां संवसाराचो मोग ना आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग ना. प्रेज गॉड. तुमकां कितें दिसता? वय ब्रदर वय सारकी. कित्याक संवसाराचो मोग आनी देवाचो मोग ह्यो दोन वस्तू बरोबर केन्नाच येवच्यो नात. देवाचो मोग आनी संवसाराचो मोग केन्नाच बरोबर येवंक जायना. केन्नाच येवंक जायना. देखून जो लोक संवसाराचो मोग करता तांकां देवाचो मोग करूंक जायना आनी जो लोक देवाचो मोग करता तांकां संवसाराचो मोग करूंक जायना. आनी इतले पाटी ही सजवणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी कितें करता? वय आमी देवाचें उतर आयकता, आमी इगोर्जेक वेता, आमी खूब देवस्पण करता. वय आमी आमचे आयताराचे मीस आयकता, आमी जे कितें म्हणटात ऑब्लिगेशन न्ही, तुमी आयकलां ऑब्लिगेशन म्हणजे आयताराचे मीस आयकोंक जाय. आमी सकाळीं आमी आमचो तेज केलो, आमचे सकाळींचे मागणे केले, आमी सजमता की वय देव आहा आमचे बरी, आमी देवाचें उतर आयकता. पूण भाव भयणीनो आमचे मागणे जाल्या उपरांत हे देवाचे उतराची सजमणी मेळल्या उपरांत आतां आमी कितें करता? आतां आमचो मोग खंयसर वेता? आतां आमची चोत्राय खंयसर वेता? जेजूचेर वेता ओ ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर वेता? आतां तुमी म्हणटल्यात ब्रदर तूं कितें म्हणटाय की आयज थान आमी फकत हे आमचें जेवपाचें, काम करपाचें, आतां गाडयो चलोवपाच्यो, पिक्चराक वचपाचें, प्रायर वचपाचें, मातशें थोडें वारें खावपाचें सगळें बंद करया आमी फकत देवाचें उतर बसून घेवया. आमी देवाचें उतर करया. सगळे पडे वसया, सगळे पडे घरा वचून फकत देवाचें उतरूच दिवया. थोडे आमचे प्रिचर आहात सकाळीं सांज पारून ते प्रिचरींग करतात. म्हणटच आमी तांचे भाशेनूय करया, तुजे भाशेनूय करया. आमी आमची सर्वीस सोडया. हांव तें म्हणटा हें देवाचें उतर म्हणटा. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो देवाचें उतर कितें म्हणटा आमकां? आयकात बरे भाशेन. देवाचें उतर आमकां सांगता की आमी सगळें सोडूंक जाय, हो संवसार सोडूंक जाय. आतां आमकां फकत आमी फकत आमचो बायबल घेवंक जाय आनी सगळे कडेन वचूंक जाय. सगळ्यांक देवाच्या उतराची सजमणी जाय आनी जें करपाचें आहा तें सोडया. फकत आमची गाडी घेवया, पेट्रोल भरया आनी वसया, हांगा थंय वसया आनी तें करया. हें म्हणटा देवाचें उतर. तुमकां कसली सजमणी मेळली ह्या वेळार? जेन्ना हांवें म्हणलें जो कोण संवसाराचो मोग करता तांकां देवाचो मोग केन्नाच आसचो ना. आनी जो लोक देवाचो मोग करता तांकां संवसाराचो मोग करूंक जावचो ना. म्हणटच ह्या उतराची सजमणी म्हणजे कितें? दरेकर तुज्याशी कितें आहा तूं आनीक आस करनाका. जें तुजेशी आहा तेजेर तूं हॅप्पी राव. वॉट एवर यू हॅव बी हॅप्पी विथ दॅट.
Praise God. Praise God. Very nice. बरो जबाब दिलोय ब्रदर सुपुत्री. जे आमचे कडे हा देव म्हणटा whatever you ताणे सांगला आमकां देवान आमकां सांगला आमकां केन्ना सोडचो ना, केन्नाच आमकां सोडचो ना. तो म्हणटा जे हांवें तुमकां की म्हणलां तें, की म्हणलां तें. Hebrews 13:8. Ah, very nice, Sister Maria. Watsuya. Hebrews chapter 13, verse number 8. Praise God. Praise God. जेजू कारगा पळय कितें म्हणटा तो. कितें म्हणटा. No, I think it's 13. I think it is 5. 12. No. 5. Ah, yes, correct. वाचूया. तुमच्या जीवितांत गिरेस्कायेची आशा दवरू नाकात आणि तुमचे कडे आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक खुद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना, न्हय म्हूण सांडचोय ना. जेजू कारगा तो जेजू देवाचे उतर कितें म्हणटा. तुमच्या जिवितांत गिरेस्कायेची आशा दवरू नाकात. गिरेस्काय भाव भयणीनो खिंचोर मेवता आमकां. खरी गिरेस्काय खिंचोर मेवता आमकां. संवसारांत. खरी गिरेस्काय संवसारांत मेवता. खरी गिरेस्काय जी मेवता आमकां जेजूच्या उतरान मेवता. वय की ना. जेन्ना तो म्हणटा तुमच्या जिवितांत गिरेस्कायची आशा दवरू नाकात, म्हणजे तो म्हणटा तुमच्या जिवितांत संवसाराच्या गिरेस्कायची आशा दवरू नाकात. जे तुमकां दिलां आनी तुमच्या कडे आसा तितलेनूच दादोशी जायात. जे आमच्या भाव सुकुरान सांगलां, जे तुमकां मेळना, जे तुमच्या हातान आसा ताका फकत देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दियात. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दितात की ताणें आमकां कितें दिलां. समजा ओके, आमी दुसरे भाशेन ही सजमणी घेवया. पळय आमी जुजेची खबर आयकल्या. हाचो मोरयेचो पोतीन न्ही. हांव जुजे म्हणटा तो पोन्न्या फराराचो जुजे. ताका कितें केलें, ताका गुलामा भाशेन आपल्या भावांनी ताका विकलो, इजिप्ता गांवांत विकलो. आनी जेन्ना तो बाजारान आसलो तो एक गुलाम आसलो. ताका थंयसर विकपाक थंयसर उबो केल्लो. आनी ज्या मनशाक उबो करूंक जाय ताका नागडो करून दवरूंक जाय थंयसर. ताका कांयच ताचे कडेन कांयच ना. तो एक गुलाम आनी ताचे कडेन कांयच ना. आपल्याक ताका कसलेच कपडे ना ताजे वयर, ताजे कडेन पयशे ना, ताजो फ्रीडम ना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा. जोसेफ वॉज अ प्रॉस्परस मॅन. जुजे एक एकदम गिरेस मनीस आसलो. ताचे कडेन पयशे आसले, ताचे कडेन आपलो फ्रीडम आसलो, ताच्या आंगार कसले कपडे आसले, ताचे कडेन कसले पयशे आसले, कांयच नासले. पूण देवाचें उतर म्हणटा की जुजे एक एकदम गिरेस मनीस आसलो. कित्याक गिरेस आसलो जुजे? कित्याक ताजो संबंद देवाशी घट आसलो. Praise God. भाव भयणीनो, जो मनीस ह्या संवसाराच्या गिरेस्कायेन रिगून रावता तो म्हणटा म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, गाडयो जाय, बाटां बेसां जाय. जेन्ना म्हाका आशा आहा ह्या संवसाराच्या वस्तूची, त्या मनशाक देवाचें उतर आयकोपाक बरें दिसचें ना. तो येतलो देवाचें उतर आयकोपाक. वय म्हाका कितें प्रॉब्लम आहा, कितें दूख आहा, कितें आडकोड आहा, वय म्हाका देवाचें उतर जाय. आमच्या भुरग्यांक नातालांच्या दिसांनी सेंटा क्लॉज येता. वय की ना. सेंटा क्लॉज येता नातालांच्या दिसांनी आनी भुरगीं धांवतात. बाबा कितें तरी दी. तो हा हूं करून तो सगळीं भुरग्यांक दिता पळय ते भाशेन. आमी केन्ना चिंता की आमचो देव एका भाशेन आमचो क्रिसमस फादर सेंटा क्लॉजा भाशेन. आमी केन्ना देवाक सेंटा क्लॉज करपाचो न्हय. आमचो संबंद देवाशी गोट आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमचो संबंद देवाशी गोट आसता, आतां
देव आमकां कांयच फाल्स करचो ना. जे आमचे कोडे आहा आमी सदांच आर्गां दिता आनी तेन्ना आमी आमची चोत्राय केन्ना संवसाराचेर बेचिना. कित्याक आमची चोत्राय फकत जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, ताच्या राजवडकीचेर सदांच आसतली. आनी आमी जें तें उतर सांगता, जें उतर आमी आयकता पवित्र आत्म्या उदेशीन, तें आमी पाडूंक सोदता, आमी करूंक सोदता तें उतर. जेन्ना आमी तें उतर करता आमकां देव आमकां केन्नाच कितें फाल्स करिना. पूण जेन्ना आमी देवाक सोडटा आनी आमी फकत संवसाराचो मोग करता, आमी संवसाराच्या फाटल्यान धांवता, तेन्ना भाव भयणीनो कितें घडटा? कितें घडटा? हांव विचारता तुमकां कितें घडटा? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमचो मोग ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर करता तेन्ना कितें घडटा? आमकां जें देवाचें बरें फावो जावंक जायलें तें आमचे कडसून पयस वेता. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा हो संवसार म्हणटा, आमी म्हणिना ह्यो संवसार आनी संवसाराच्या वस्तूचेर तुमचो पोत्तून ती वड पोत्तून घालुया. जेजूक आर्गां, जेजूक आर्गां. की आतां जिवाचो पयलो विस्फोर वड 2 आनी खिचत ती 15 व 16वी 15 वड 15 वय म्हणटच 15 आनी 16वी वड कितें म्हणटा? तो म्हणटा 15वी वड संवसाराच्यो आनी संवसारांतल्यो वस्तूंचो मोग कोरिनाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. बापाचो मोग ना. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें उतर संवसार म्हणटा, संवसार म्हणल्यार हें कितें? हाचो अर्थ कितें? संवसार म्हणजे कितें? संवसार म्हणजे कितें? संवसाराचे वस्तू सगळ्यो संवसारान आहात. ना संवसाराच्यो वस्तू सोड. संवसार म्हणजे कितें? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड वर्ल्ड? वर्ल्ड. भाव भयणीनो, आमच्या संवसारान देवान इतल्यो बऱ्यो वस्तू घडोवंक ना. ताणें इतली बऱ्यो दर्या केला, इतलें आपले इतलीं झाडां बरीं केल्यात, इतल्यो बऱ्यो वस्तू देवान सगळ्यो त्यो रचून काडल्यात. म्हणजे आमी जें देवान घडलां तें आतां इतली बरे दोंगर, इतलें बरी सिनरी आहा, इतलीं व्हडलीं शेतां आहा, झाडां आहात, इतलीं जानवरां आहात, इतलें जें देवान रचलां तें देवान केलां तें बरें न्हय तें? हें जें देवान घडलां तें ताचेर आमचो आमकां बरे भाशेन बरें म्हणटा देवान जें रचलां तें म्हणपाक आमकां आनी ताका ताचेर आमी आमची चोत्राय दवरपाक हें वायट तें आमचें? इज इट रॉंग टू लव गॉड्स क्रिएशन? तें म्हणून सोदता. नो ब्रदर. ना भाव भयणीनो, तें देव म्हणिना की आमी आतां फकत आमचे बायबल घेवन बसात. तुमकां केन्ना प्रायर वचोंक जाय जाल्यार मातशें दर्यान कितें न्हांक जाय जाल्यार कितें तिचो जें देवान रचलां तें पळोवंक जाय जाल्यार, जेन्ना आमकां बोटीक वचोंक जाय जाल्यार, हें देव म्हणिना की तूं फकत बायबल घेवन बस फकत देवाचें उतर परगट कर आनी कांयच बरें करनाका. देव थंय म्हणिना. आमच्यान हें आमचें चुकीचें जातलें. कित्याक देवान जें घडलां हें बरें घडलां, तें आमचे पासत घडलां. हें संवसार जो घडला ताणें तो आमचे पासत घडला. म्हणटच आमी जें देवान रचलां तें आमी सदांच ताचो मोग करूंक जाय. म्हणजे आमी तें वी शूड लव, वी शूड एन्जॉय. म्हणजे आमी जें देवान केलां तें ताचेर आमी धादोशी आसूंक जाय. पूण भाव भयणीनो, देव कितें म्हणून सोदता? देव आमकां कितें सांगूंक सोदता? आमी ह्यो 3 वस्तू ज्यो आमी आयकल्या लुकाच्या 4:20 तातूंत कितें घडलें? तातूंत जेजूक 3 ताळण्यो येयल्यो. 3 ताळण्यो येयल्यो. देखून आतां आमी 16वी वडीन आमी नियाळ करुया. देखून आमकां ती शिकवण मेळोंक जाय. कित्याक भाव भयणीनो, हो संवसार आमकां 3 ताळण्यो दितल्यो. जेजूक ज्यो 3 ताळण्यो येयल्यो त्यो 3 ताळण्यो एकल्या मनशाक येतल्योच. आनी देखून ह्या 16वी वडीन आमी आतां थोडो आमचो नियाळ करुया. देखून हांव म्हणटा जेन्ना आमी म्हणटा संवसार,
संसार बिश्तो संसार म्हणल्यार म्हणजे संसाराच्यो वस्तू म्हणजे संसारान जे आता संसाराच्यो वस्तू म्हणजे कितें ही खोडपां हे जे दोंगर हा ह्यो दोर्या हा हे सगळें जेजून घडलां वय बरे वस्तू केल्या पूण संसाराच्यो वस्तू कितें मोबायल फोन व्हडल्यो मर्सिडीज गाडयो आता व्हडल्यो टेलिव्हिजन हे सगळें जे संसार कितें म्हणलें तुमी बांगलो 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 वय 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 व्हडली व्हडली घरां जाय आमकां जाय व्हडली पालसी जाय आता तुमी घालपाक वचत जाल्यार हांव घालपा नासलो बारे नासलो गव्हर्मेंटान काम करतलो तितले म्हाका एक्सेस मेळटलो व्हडल्यो व्हडल्यो पालसी रावपाक जाय एक लागतलो कूड जाय पूण कितल्यो व्हडल्यो पालसी आमी बांदता कितल्यो व्हडल्यो पालसी बांदता एका मनशाक रावपाक एक कूड जाय पूण आमकां जाय व्हडली 3-4 व्हडली घरां कित्याक आमच्या शेजाऱ्या कडेन व्हडलें घर आमकां शेजाऱ्या व्हडलें घर बांदूंक जाय ह्यो वस्तू जावन आसा आमचो मोग संवसाराच्यो म्हणटच आता आमी आमची चोत्राय या 19 वडीर तो 16 वडीर आमी दवरुया वाचूया सिस्टर फातिमा मातशी 16 वड वाचूया प्लीज कित्याक संवसारांत मेळटा ते इतलेंच कुडीची संवसारांत मेळटा ते इतलेंच कितें तें इतलेंच वाचूया कुडीची मोर्यादी-भायली वondovnni dolleanchi lobhi आशा आणि jivita-boddai म्हणटोच आमी 3 वस्तू ओके ह्यो आमी 3 वस्तू आमी आयकता कुडीची मोर्यादी म्हणजे कितें 3 वस्तू भाव भयणीनो कुडीची मोर्यादी भायली वondovnni ओके भायली वondovnni आणि डोल्यांची लोभी आशा आणि जिविताची बोडाय म्हणटोच ह्यो कितल्यो वस्तू जातात 3 वस्तू जातात कुडीची मोर्यादी भायली वondovnni दोल्याची लोभी आशा आणि जिविता-बोddai ओके म्हणटच आमी एक वस्त आमी शिकोया कित्याक जेजू कितल्यो ताळण्यो येयल्यो 3 ताळण्यो येयल्यो आणि आमी जेन्ना हे देवाचे उतर 16 वडीन आयकता ज्यो 3 ताळण्यो जेजूक येयल्ल्यो त्यो आमी या 3 वस्तूंनी आमी पळयता कुडीची मोर्यादी भायली वondovnni दोल्याची लोभी आशा आणि जिविता-बोddai आमकां इंग्लिशीन सांगता कित्याक उतरां मातशी म्हणजे तकले मातशी वयर वतात म्हणजे one is the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of the rich life पोतून इंग्लिशीन सांगता मागीर आमचे भाशेन पडूंक जाता the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of life देखून कुडीची मोर्यादी भायली वondovnni म्हणजे कितें the lust of the flesh ताजे उपरांत दोल्यांची लोभी आशा that is the lust of the eyes आमच्या दोळ्यांची जी आमकां आशा मेळटा आमच्या दोळे केन्ना आमकां पळय आमी जेन्ना आमच्या शेजाऱ्यान व्हडलें घर बांदलें शेजाऱ्या कडेन एक मर्सिडीज बेन्स आसा आमचे कडेन सायकल आसत पूण आमी सजमता अरे शेजाऱ्याक व्हडली गाडी आयली आमी बँकेन वचया लोन काडया आनी ताजे वण एक व्हडली गाडी हाडली आमी बस हाडया ताजे कडेन मोटर आसा जाल्यार आमी व्हडलें बस हाडया कित्याक आतां दोळ्याची लोभी आशा जाता ती आमकां आनी ताजे उपरांत जिविताची बोडाय that is the pride of life आणि भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन आमच्या जिवितान ह्यो ज्यो 3 कॅटेगरी आसात ह्यो कॅटेगरी ओरवी आदवान ते पातोप केले हांगा त्या गार्डनान त्या in the garden of Eden
ताका ही 3 वस्तू ताणे त्या वरवीं पातक केले. कितें घडलें आदामान कसलें पातक केलें? आदामान इवन कसलें पातक केलें? देवान कितें सांगलेलें? आदामाक कितें सांगलेलें? आदामान इवेक कितें सांगलेलें? तुम्ही सगळीं विसरल्यात? आदामान कसलें पातक केलें? आदामान इवेक कसलें पातक केलें? कसलें पातक केलें भाव भयणीनो? एप्पल हारलो, फळ हारलो, एप्पल हारलो ब्रदर. एप्पल खाल्लो ताणे? The forbidden fruit. Forbidden fruit by God. Forbidden fruit. इंग्लिशीन ताका म्हणटात, आमचे भाशेन हांव सारकें म्हणूंक जायना म्हाका, पूण इट वॉज कॉल्ड एज द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल. इट वॉज द फ्रूट ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल. आनी देवान ताका सांगलेलें, बाबा तुम्ही त्या झाडांत जे हांवें तुमकां रोचून दिलां, सगळीं झाडां आंब्याची, पणसाची, कितें म्हणटात ती अंजिराच्या झाडाची, जे खिचर हांवें तुमकां रोचलां ते तांचें फळ खायात. फकत एका झाडाचें फळ खायनाकात. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो? जेन्ना देंवचार येयलो, कोण? देंवचार येयलो, ताणे थंयसर ताळणी घाली. कसली ताळणी घाली? कसली ताळणी घाली? कुडीची मoriadi-bhaili वondovnni. द लास्ट ऑफ द फ्लेश म्हणजे तांकां बूक दिली. हाका इवेक बूक दिली, आदामाक बूक दिली. म्हणटच ती पयली जी ताळणी जाली, कुडीची moriadi-bhaili वondovnni. द लास्ट ऑफ द फ्लेश म्हणजे ती that hunger that came to eat that fruit. त्याचे उपरांत कितें? dolleanchi lobhi आशा. Again it is the last of the eyes. दोळ्यांची. कित्याक? ते झाड जे असलें ते तांच्या दोळ्यांक बरें दिसलें. देवान तांकां सांगलें, अरे बाबा सगळ्या फळांचे फळ खा तूं, आनी तुका कांय फकत एकूच झाडाचें फळ खायनाका, दुसऱ्या झाडाचें फळ खा. पूण तें झाड तांकां बरें दिसलें. तें झाड एके भाशेन तांकां सगळीं झाडां बरीं आसलीं, पण तांकां तें एकूच झाड देवान सांगलेलें खायनाका म्हणून तेंच तांकां खावंक लागलें. देखून तांकां ती त्या दोळ्यांची लोभी आशा आयली. आनी तेज्या उपरांत कितें घडलें? निमणी ताळणी कसली आसली? द प्राइड ऑफ लायफ. कित्याक? तांकां जाय आसली जानवाय देवाची. कितें देंवचारान सांगलें ताका? अरे बाबा तुम्ही त्या झाडाचें फळ खायत जाल्यार तुम्ही देवा भाशेन जातल्यात. देवान तुमकां फटयल्यान, देवाक नाका तुमकां देवा भाशेन जाल्ल्यात, देखून तुमकां सांगलां तें फळ खायनाकात म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देंवचारान त्यो ताळण्यो घाल्यो, आतां ही म्हणूंक लागली, अरे आज हांव सांगता की तें खायनाका म्हणून, तो मरतलोय म्हणून. देंवचार म्हाका सांगता तूं देवा भाशेन जातलोय म्हणून. आता कोणाचें आयकपाचें? आदामाचें आयकलें. आदाम तो फटकिरो, तो कितें सांगता? खायनाका. ती वेता थंयसर आनी देंवचार म्हणटा, जाणें तुका कित्याक सांगलां खायनाका म्हणून? तुमी देवा भाशेन जातल्यात म्हणून. म्हणटूच आतां इवेक जाय कोणा भाशेन जावपाक? देवा भाशेन जावपाक. देवा भाशेन. The desire of the कोणाचें? What was the last ताळणी? Life. The pride of life. jivita-boddai. जिविताची बोडाय. भाव भयणीनो, आमी पळयत जाल्यार आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां ह्यो ताळण्यो येतात, ह्यो 3 भाशेच्यो ताळण्यो येतात. सदांच कसल्यो ताळण्यो पळय तूं, कसल्यो पळय. एक तर कुडीची moriadi-bhaili वondovnni, दोळ्यांची लोभी आशा आनी जिविताची बोडाय. आनी जेजूक त्या ओराण्यान ह्यो 3 ताळण्यो येयल्यो. पूण जेन्ना त्यो ताळण्यो आदामाक आनी इवेक येयल्यो, ताणें कितें केलें? तें फळ खाल्लें. तांकां जाल्लें देवा भाशेन जावपाक. तांकां तें फळ तांच्या दोळ्यांक बरें दिसलें. तांकां ती भूक लागली. तांकां भूक मारूंक जाय आसली जाल्यार दुसरी फळां नासलीं.
भाव भयणीनो हांव तुमकां विचारता आतां तुमकां एक प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल दिता समजा कोणाचो संबंध जालो आजारी जिवीत जाले एकल्या दादल्याची आनी एकल्या बायलेची संबंध जालो तांचे काजार जाले तांचे लग्न जाले आतां ती गो बायलां जाली तांचो हनीमून जालो काबार सगळें काबार जालें आतां तो दादलो आपल्या कामाक वेता बायल आपली घरा रावता ती आपली पळयता आपलो घोव केन्ना येतलो थिंचो जेन्ना कामाक वेता दादल्याक आपली सेक्रेटरी आपले दोळे ताच्या सेक्रेटरीचेर पडटात कोणाचे सेक्रेटरीचेर पडटात आनी कोण दुसरो एक नोई चोली आयल्या तिचो कामाचेर आतां ताची चोत्रे कोणाचेर वेता हांव म्हणना हे आमच्या क्लासीन हे कोण दादले आहात हांव म्हणटा हे घडटा की ना ते सेक्रेटरीचे दोळे पडटात आतां ताका कोण जाय आतां ताका आपली बायलू हे घरा रांदपाक पूण सेक्रेटरी जाय कामाचेर ताजे मातशें कितें फकाणां करपाक म्हणटच देवाचें उतर कितें म्हणटा अरे बाबा तुका एक बायल मेवल्या तूं तुजे बायले बरोबर राव तुका आनी दुसरी बायल नाका पूण ती बायल दुसरी बायल आतां हनीमून जाल्या उपरांत दुसरी सेक्रेटरी आनी दुसरी कोणाची बायल आहा ती ताका ती बरी दिसता तुमकां हांव तुमकां कितें सांगता तें कितें फकाणां सांगता ओ कितें तुमकां घडना आमच्या जिवितांत हांव विचारता भाव भयणीनो हें घडना पूण आमी सगळीं भावार्थीनी आमी सगळीं सांगता आमकां आमचे बरोबर तसल्यो ताळण्यो केन्नाच येना केन्ना आमचो घरकार कितें त्रास करता बायल कितें त्रास म्हणटा कितें झगडी भुगडी जाता आतां आमी भायर वता आतां कोण दुसरोच भाशेन बरे भाशेन आतां बरे भाशेन कितें हानी भाशेन उलयता आमचे कडेन आतां आमी चिंता अरे बाबा ही बरी दिसता ही कोण बरो दिसता ताळण्यो येतात वय की ना पूण देवाचें उतर म्हणटा अरे बाबा तुका एक बायल हा तुका एक घरकार हा पूण तरी आसतना हें देवाचें उतर आसतना देवाचें उतर आमकां सांगता तें फळ खावंक जायना आतां त्यो ताळण्यो येतात कोणा कडसून दोंचारा कडसून आमी आतां विसरता आनी तें फळ आमी खावंक वेता तेजे उपरांत जें फळ खातकूच मागीर आमी कितें करता आतां आमी त्रासान पडटा कित्याक देंवचाराक जाय आमच्या जिवितांत त्रासान पडपाक म्हणटच हांव कित्याक हें उदाहरण कित्याक दिता भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत कोणा बरी हांव अशें घडोवंक ना वय आमी पूण आमी आयकलां वय की ना आयकलां की ना कित्याक कितले फावटी आमच्या जिवितांत आमी आयकलां आमचो संबंध तुटला आतां हो दुसऱ्या फाटल्यान धांवता ती बायल दुसऱ्या दादल्या बड्याक कोण धांवता घडटा कितले फावटी आमच्या जिवितांत असले कावन्सिलींग सेशन येतात पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत पळयता आमी हांगा आमच्या क्लासीन कोणा बरोबर असो संबंध घडोवंक ना पूण हांव कितें म्हणटा जेन्ना आमकां कसल्यो ताळण्यो येतात ताळण्यो सदांच 3 भाशेच्यो येतात आनी कसल्यो 3 भाशेच्यो येतात कसल्यो येतात भाव भयणीनो पळयात तो म्हणटा कुडीची मoriadi-bhaili vondovnni डोळ्याची लोभी आशा आनी जिविता-बोddai आतां तुमी जाणून की तुमी हांव घालपाक आसलो 25 वर्सां घालपाक आसलो थिंचो दादले जे आमचे कितें म्हणटा ते मुस्लीम जे लोक आसतात तांकां जितल्यो बायलो आसतात तितल्यान तांची बोडाय वाडटा म्हणजे ताका एक बायल आसत जाल्यार ताका एकूच ताचे कडेन पयशे आहा फकत एक बायल दवरपाक पूण ताचे कडेन 4 बायलो आसत जाल्यार मागीर कितें म्हणटात ताका भाव भयणीनो जेन्ना एका दादल्याक 4 बायलो आसात ताचे कितें जाता ताची बोडाय वाडना वाडटा म्हणटच आतां आमी कितें करया आतां आमी क्रिस्तांव सोडून तांचे भाशेन वसया आनी आमची बोडाय वाडटली तिचो प्रेज गॉड भाव भयणीनो कितलो लोक हांगासरलो इंडियेचो आमचो गोंयचो थिंचर वेता फिलिपिन्सचो लोक आपलो काजारी जिवीत तेंचो गो हा तेंचो बायल हा फिलिपिन्स हांगा गो बायल आहात हांगा गोंय बायल हांगा हा गो हांगा हा थिंचर वेतकूच तांकां आनी एक गो मेवता आनी एक बायल मेवता कित्याक गाय अशें घडटा कुडीची मoriadi-bhaili vondovnni
कित्याक ह्यो ज्यो 3 ताळण्यो म्हणटा, ह्यो ज्यो 3 टेम्पटेशन येतात, सदांच कुडीची मर्यादी-भायली वंडोवणी, डोळ्यांची लोभी आशा आणि जिविता-बोddai. आमी खिंचोरी पडत जाल्यार आमच्या जिवितान आमी सदांच पडयतले की हे जे आमच्या जिवितान घडटा ते आमच्या जिवितान घडटा कित्याक सदांच भाव भयणीनो, हे जे आमच्या जिवितान ज्यो ताळण्यो येतात सदांच सदांच ह्यो 3 भाशेच्यो ताळण्यो येतल्यो. आनी देखून जेन्ना आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेळटा की हे इंग्लिशीन ताका म्हणटात, वय हांव पोत्तून पोत्तून तेंच वाचता, इट इज कॉल्ड एज the lust of the eyes, it is called as the lust of the flesh, and it is called as the pride of life. kuddichi moriadi-bhaili वंडोवणी, dolleanchi lobhi आशा आणि jivita-boddai. तर भाव भयणीनो, आमी आता पोत्तून आमी लुकाच्या लुकाचेर आमी पोत्तून वसया. लुकाचेर, ओके, लुकाचें उतर कितें म्हणटा आमकां, त्या जेजू कितल्यो ताळण्यो येयल्यो तिचो, जेजू कितल्यो ताळण्यो, पयली ताळणी जी आयिल्ली ती कसली ताळणी आसली पळयात. देंवचारान ताका म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उणो जावंक आज्ञा कर. पूण जेजून ताका असो प्रतिपार केलो, पवित्र पुस्तकार अशें बरयलां आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना, उंड्यानूच मनीस जियेना. म्हणटच भाव भयणीनो, ही कसली ताळणी जाली जेजू? ही पयली ताळणी कसली आसली? आमी आतांच शिकल्या कसली ताळणी जेजूक आयिल्ली ती. जेजूक भूक लागलेली, वय की ना? 40 दीस तो उपास करतालो आणि जेन्ना उपासाचे 40 दीस जाले, देंवचार थंयसर येता आनी ताका ताळणी घालता आनी तो म्हणटा, तूं फातराक उणें कर आनी तुजी भूक मार. म्हणटच ही ताळणी जी जेजूक येयल्ली ही कसली ताळणी जावन आसा? फ्लॅशाची, कुडीची. करेक्ट, द लास्ट ऑफ द फ्लॅश. जेजूक भूक लागलेली. पण भाव भयणीनो, कितले पाटी आमी विसरता की ही ताळणी जेजूक जी येयल्ली एकदम हाय लेवल ताळणी येयल्ली. कित्याक देंवचार ताका कितें म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार, तूं देवाचो पूत जाल्यार. तो ताका म्हणिना, अरे बाबा तूं आतां 40 दीस तुवें आतां उपास केलाय, तुवें 40 दीस उपास केलाय, म्हणून तूं आतां पुरो आतां 40 दीस आतां मातशें कितें खा, गुणे मातशें घे, फातर मातशें घे आनी तांकां उणें कर. ती ताळणी आसतली आसली जेजूक? गुण्यांक उणें करूंक जायनासले? जाताले. म्हणटच जेजूची ताळणी कसली आसली काय? तुम्ही पोत्तून वाचात, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडे जावंक आज्ञा कर. म्हणटच जेजूची ताळणी कसली आसली काय? तिसरी ब्रदर, जिविताची बोडाई. ना सिस्टर फातिमा, जेन्ना तिसरी वडीन देंवचार जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक उंडे जावंक आज्ञा कर, तर ही कसली ताळणी जावन आसा जेजूक? व्हॉट वॉज द टेम्पटेशन फॉर जीसस? कुडीची न्हू ब्रदर, ताका भूक कुडीची. सिस्टर मारिया, हांवें तुका आतां सांगलें की जेजूक फातरांक उंडे करपाक कितें ताका चूक आसली, ताका पदवी हाडली, ताच्यान करूंक जाय. म्हणटच ताळणी कसली आसली जेजूक? ताका भूक लागलेली, वय ताणें 40 दीस उपास केलो आनी उपास करपाची गरज नासली. ताणें 40 दीस उपास केलो. एलिजान मागीर मोजेसान 40 दीस केले. कोणें 40 दीस वयस करूंक ना, 40 आनी 1 दीस करूंक ना. 40 दीस जाले काबार, ताजो उपास जालो काबार. आतां ताच्यान गुण्यांक फातरांक हें करूंक जाता, उणें करूंक जाता. पूण ताळणी कसली आसली जेजूक? तूं देवाचो पूत जाल्यार.
तो ताळणी कसली असली सिस्टर मारिया? देवाचो पूत. पळय, जेन्ना जेजूचो बातीस जालो जॉर्दनाच्या दोर्या कडेन, थंयसर कोणे ताका बातीस दिलो? जुआन बातीस दिलो. जेन्ना जुआन जेजूक बातीस दिलो तेन्ना स्वर्गीचो आवाज आयलो, स्वर्गीच्या बापाचो आवाज आयकलो. ताणें कितें म्हणलें भितर? कितें म्हणलें भितर? हो जावन आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत. होय की ना? पूण आतां देंवचार येता जेजू कडेन आनी म्हणटा, तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार. म्हणटा ताळणी कसली आसली जेजूक? दुबाव. देंवचार ताका दुबाव घालतलो. कसलो दुबाव? तूं खरेंच देवाचो पूत होय हो ना तो? तुम्ही आयकतात भाव भयणीनो? पळय, देंवचारान आयिल्ले, देंवचार जेजू कडेन येयल्लो जाल्यार, अरे बाबा जेजू, तूं आतां एकदम भुको आसाय, तूं आतां 40 दीस खावंक नाय, ह्या उण्याक ह्या फातरांक उणें कर आनी तुजी भूक मार. ती ताळणी आसतली आसली ताका? ना. कित्याक? जेजून उंड्यांक फातरांक उणें करून आपली भूक मारूंक जाताली. ती ताळणी इट वूड नॉट हॅव बीन द टेम्पटेशन. पूण जेन्ना देंवचारान जेजूक म्हणलें, तूं देवाचो पूत जाल्यार, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, तूं आतां ह्या फातरांक उणें कर. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां कितें शिकोवन मेळटा? पळय, देवाचें उतर जावन आसा काल, आयज आनी फाल्यां तेंच उतर. वय की ना? कितले पाटी आमी देवाचें उतर आयकता आनी आमी म्हणटा जेजूक देवाचो म्हणून ही ताळणी आली. पूण आयज म्हाका कोई ताळणी येतात. जेन्ना हांव भावार्थी जाता, हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव एक नोई रोचना जाता, आतां हांव कोण जाता? जेन्ना हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव एक नोई रोचना, आतां देव कोण जाता म्हजो? बाप. स्वर्गीचो बाप म्हजो बाप जाता. हांव एक पूत जाता, एक धूव जाता देवाची. वय की ना? त्या वेळार देंवचार कितें करता? तो म्हणटा, तूं खरेंच पूत रे? तूं खरेंच धूव रे? हांव विचारता तुमकां. जेन्ना देव आमचो स्वर्गीचो बाप, आमचो बाप, इज आवर हेवनली डॅडी, तो आमचो डॅडी, आमचो पाय, तो पाय आपल्या भुरग्यांक कितें कमी करतलो? आमच्या संवसाराचो पाय आपल्या भुरग्यांक कितें कमी करता? जेन्ना तो एक पाव विचारता, तो सोरोप काडून दिता. केन्ना तो केन्ना पाव निस्तें विचारता, तो कोण एक जोल्लो काडून दिता? जेजू म्हणटा, आमी कसले पातकी जावं, कसले वायट मनीस जावं, आमी जाणो आमच्या भुरग्यांक आमी केन्नाच वायट दिवचे ना. तर आमचो स्वर्गीचो बाप आमकां कितें वायट दितलो? केन्नाच ना. पूण देंवचार कितें करता? तो आमकां ताळणी घालता. तो म्हणटा, खरेंच भावार्थी रे तूं? तूं खरेंच देवाच्या उतराचेर रिगून रावलाय? जेजूच्या गायनी तुजी पेकोणी जातली आनी तुजें सगळें बेसान तुका देवान सगळ्या बेसांनी बोल. वय, तूं खरेंच सहमत आहे की देव तुजो बाप तो म्हणून तो? अरे सड रे, वच तिचर तुज्या शेजाऱ्यान, तांचे आंबे चोरून वच, तांची गाडी घेवन वच, तांचे बाट घे, तांचे बेसांव घे, हे घे, तें घे. तो आतां कित्याक सांगता आमकां? कित्याक तो दुबाव घालता. खरेंच आमी स्वर्गीच्या बापाची भुरगीं वय हो ना? होच दुबाव तो देंवचार आमचे कडेन घालता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर वता, when we keep our focus on the word of God, जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या उदेशी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, तेन्ना ह्यो ताळण्यो आमचे कडेन येतल्यो. पूण आमी केन्नाच फटोवची ना. We will never fall to this temptation. कित्याक चुकीतले पाटी देंवचार आमकां म्हणटा, तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार अहें कर, तहें कर. मागीर तेजे उपरांत कितें घडटा? जेजू कितें जबाब दिता ताका? पूण जेजून ताका असो प्रतिपाल केलो. पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. उंड्यानूच मनीस जियेना. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? म्हणजे तुम्ही आयज तान आतां उंड्यानूच मनीस जियेना,
म्हणजे आयजतान तुम्ही शीत कडी करपाचे बंद करात, आता भाकऱ्यो भाजपाचे बंद करात. आयज आता ही क्लास जाल्या उपरांत तुम्ही उपाशी न्हिदपाक वसात. हाचो अर्थ अहो म्हणजे आमी केन्नाच खावपाचे न्हय. कशें न्हू. जेन्ना आमकां सांगतात ऍश वेनिसडे आणि निमण्या शुक्र दीस आमकां म्हणटात तुम्ही उपास करूंक जाय. आमच्या कोरेमाच्या दिसांनी आमी उपास करूंक जाय. आता आमी मांस खायनासतना जे पयशे आमी ते इकट्ठा करतात ते आमी गरिबांक दिवंक जाय. हाचो अर्थ होच म्हणटाय तुम्ही सगळी तुम्ही सजमतात होच अर्थ उण्यानूच आमी मनीस जियेना. हाचो अर्थ कितें? What is the meaning of man does not live on bread alone? देवाचे उतर हा जाल्यार आमकां सगळे हा. म्हणजे आयजतान सिस्टर मारिया आमी फकत देवाचे उतर आयकोया. ब्रेकफास्ट लंच आणि डिनर फकत देवाचे. जेन्ना कोण आमकां म्हणटा अरे बा चल जेवपाचो वेळ जालो ब्रेकफास्ट जातो ना रे म्हाका देवाचे उतर हा म्हजे कडेन म्हाका तुमचे आनी काय नाका भाकरी बिकऱ्यो काय नाका. तुम्ही खायात तुम्ही पियात हांव फकत देवाचे उतर आयकोतो. ना सगळे देवच प्रोवाइड करता न्ही ब्रदर. सिस्टर उड्यानूच मनीस जियेना. म्हणजे जेन्ना म्हजो खावपाचो वेळ येता म्हाका भूक लागता हांवें कितें करूंक जाय? हांवें फकत तोंड उक्तें करूंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलां अरे बाबा तूं म्हाका सांगता उण्या फातरांक हें कर. ताका भूक लागलेली 40 दीस खावंक नासले म्हणटच जेजू ताका सांगता अरे बाबा ना 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 उण्यानूच मनीस जियेना. नाका नाका तुज्यो ताळण्यो म्हाका नाका. हांव उण्यानी हें करचो ना. म्हाका हांव फकत देवाचे उतर घेवन बसतलो. हाचो अर्थ तोच. ना ते ओत्मीक जेवण न्ही. म्हणटच ओत्मीक जेवण आता आमी ह्या संवसारान ओत्मीक आमी ओत्मीक मनशां आमकां पोट ना. देवान आमकां इंटेस्टायन दिवंक ना. स्मॉल इंटेस्टायन बिग इंटेस्टायन लिव्हर बिव्हर सगळें दिवंक ना. आमच्या पोटान जेवण नाका. Only bread is not enough to survive. Only bread is not enough to survive, but we also need the word of God. Thank you, Sister Flavia. हाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा तुम्ही फकत तुमची चोत्राय या ओंड्याचेर या शिताचेर या कोडयेचेर या मांसाचेर हाचेर चोत्राय दवरनाकात. कित्याक तें ना जाल्यार देवाचे उतर तुमकां सगळें दितलें. Seek first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. मातुवाचो 16:24 कितें म्हणटा? 33. Praise God, praise God. वाचूया. बट ब्रदर आमी म्हणटा न्हू देवाचे उतर एक जेवण म्हणटा न्हू. गॉड इज फूड म्हणटा न्हू. वय म्हणटा देवाचे उतर जेवण जाल्यार देवान आमकां सांगलां उपाशी मरपाक. जेन्ना आमी ह्या संवसारान आमकां कूड ना ह्या संवसारान. आमची कूड जावन आसा एक पवित्र आत्म्याचें मंदिर. आमी आमच्या कुडयेक मार दिवंक जाता. आमी आमच्या कुडयेची आमी बेपरवा करूंक जाय वा आमी खरेंच ताका बरे भाशेन त्रास करूंक जाय. हांव विचारता तुमकां. वर्स 33 म्हणटा देवाचें राज आनी तुमकां तो आपणाक मानवतेले करतात तो बेस तुमी पयली सोदात आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. भाव भयणीनो जेन्ना देवचारी येता जेजू कडेन आनी ताका म्हणटा तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार तूं ह्या गुण्यांक ह्या फातरांक उणें कर आनी तुजी भूक मार. पूण जेजू जाणो की ताका कसलोच दुबाव ना. तो केन्नाच आपल्या स्वर्गीच्या बापाचेर केन्नाच दुबाव दवरिना. ताका नाका की ताका खरेंच ह्या संवसाराक हे ताळणी जी आयल्या ताका दाखोवपाक की खरेंच तो स्वर्गीच्या बापाचो पूत म्हणून तो खरेंच देवाचो पूत म्हणून
तो ताका तो ताळणेनी पडोना आणि तो आता म्हणिना बरे हांव देवाचो पूत, हांव तुका दाखोवंक सोदता की देवाचो पूत म्हणून हांव ते गुण्याक आता उणें कर. कितें जातलें देव जेजू आता पातो कोत्तलो. तो पातो कोत्तलो कित्याक तो आता दुबावतलो आसलो की कित्याक ताणें देवाचारान ताका सांगलें तूं खरेंच देवाचो पूत जाल्यार आता तूं ह्या पात्रांक उणें कर. हांव भाव भयणींनो कितें सांगूंक सोदता तुमकां, जेन्ना आमी खरेंच देवाची भुरगीं, आमी खरेंच भावार्थी, आमी फकत हें जें आमकां आमच्या पोटाक मेळटा तें जेवण ताजेर आमची चोत्राय दवरूंक जाय. आमी आमची चोत्राय कोणाचेर दवरूंक जाय? आमी आमची चोत्राय जेजूचेर दवरूंक जाय. आमची चोत्राय आमी दवरूंक जाय जेजूच्या उतराचेर दवरूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमी ते खरेंच भावार्थी म्हणून आमी चलता, ते उतर आमी दिसपट्या जिवितान पाळटा. जे आमकां ह्या जिवितान जाय, जे देव आमकां दिवंक सोदता, तो फकत आमकां दिवचो ना, पूण तो आमकां दोबराक तिबराक कितलें बोत्तलो, कित्याक तो जाणो की आमची चोत्राय ह्या संवसारच्या वस्तूचेर न्हय. तो आमकां बेसावन कित्याक बोत्तलो? ही विल ब्लेस अस टू बी अ ब्लेसिंग. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमी सगळीं सजमता की देव आमकां बेसावनी बोत्ता. कारगाम भाव भयणीनो, जेजू कारगाम. हॅलो जेजू कारगाम. बरें, हांव कितें म्हणटालो तुमकां? कोण म्हाका सांगूंक शकता हांव कितें म्हणटालो? इंटरनेट म्हणजे कट जालें. कितें म्हणटालो हांव? हॅलो सर्गींचे राज, seek ye first the kingdom of Godaचेर उलयताले ब्रदर. वय वय, seek first the kingdom of God. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर वेता, ताच्या उतराचेर वेता, आमी उतराचे प्रमाणे चलता, देव आमकां बेसावनी भरचो ना? बोत्तलो की ना? वय बोत्तलो. आमकां सदांच तें देवाचें सगळें बरें आमच्या जिवितान आमकां मेळटलें. दॅट इज नो डाउट अबाउट इट. पूण आयकात भाव भयणीनो, देव आमकां बेसावनी बोत्ता फकत आमचीच ओडवीक आमकांच चोड मेळपाक, आमची पोटां व्हडलीं जावपाक, आमकां सगळीं व्हडलीं मोटारां, व्हडल्यो गाडयो, व्हडलीं फोन, व्हडलीं घरां मेळपाक देखून आमकां देव बेसावनी बोत्ता. कित्याक काय बोत्ता आमकां? आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार, खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, आमी देवाचे पूत, देवाच्यो धुयो जाल्यार देव आमकां बेसावनी बोत्तलो. पूण खरेंच आमी भावार्थी जाल्यार आमकां कित्याक बेसावनी बोत्ता? तो कित्याक बेसावनी बोत्ता? बेसावनी बोत्ता कित्याक तो जाणो की खरेंच आमी भावार्थी जाल्यार जी बेसांव तो आमकां दिता, वी विल बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स. म्हणजे आमी जी बेसांव मेळतात, त्या बेसांव वरवीं जे आमकां मेळटा देवा कडसून, ते आमी दुसऱ्यांच्या जिवितान दितले आनी तांकां आमी जेजूच्या राजान आमंत्रण दितले. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. हांव मातशें ह्या पयल्या ताळणेचेर मातशी डिटेल स्टडी करून सांगता तुमकां. कितले पाटी आमी चिंता की देव आमकां बेसावनी बोत्ता कित्याक आमी खरेंच बरीं मनशां म्हणून, आमी खरेंच देवाचे उतर परकोट कोत्ता, आमी इगोर्जेन वेता, आमी सगळीं बरे भाशेन जियेता म्हणून. पूण खरें म्हणल्यार आमी खरेंच भावार्थी जाल्यार, खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, आमी देवाचो पूत आनी देवाच्यो धुवो जाल्यार देव आमकां बेसावनी कित्याक बोत्ता जाणाय? कित्याक आमी भावार्थी म्हणून, आनी ह्या बेसांव वरवीं आमी दुसऱ्यांक आमी ते बेसांव दितले, तांकां हें आमंत्रण जेजूच्या राज्यान दिवपाक. आतां कळें घडटा तें प्रॅक्टिकली कळें घडटा. आयकात बरे भाशेन. कितले पाटी आमच्या जिवितान लोक जो तांकां जेवण ना, तांकां देवाची सोजमणी ना, तांकां घर ना रावपाक, तांकां कपडे ना, तांकां भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडपाक ना, तांकां कसलेच बरे कसलोच फायदो ना. आनी तूं ताचे कडेन वेताय आनी तांकां सांगताय, बाबा भियेनाका रे, हांव तुका तुजे पासत हांव मागणी करता, तूं मातशें आमच्या बायबल स्टडी घे मातसो शिकपाक, आनी तुका हांव इंटरनेट बरे भाशेन आयक, आनी देव तुका बरे भाशेन सोजमणी दितलो. तुका दिसता तो तुजें देवाचें उतर आयकोपाक येतलो? तुका दिसता? केन्नाच येवचो ना. पूण जेन्ना हांव ताका देवाचें उतर सांगिना, हांव वेता पयलो आनी ताका म्हणटा, अरे बाबा तुका कसले त्रास आहा, तुका कसली गरज आहा,
कित्यान म्हज्यान करूंक जाता आतां हांव ताची जी ताका ती गरजो आहात ताज्यो हांव मेळता ताज्यो गरजो हांव पळयतां एक पाटी ताज्यो गरजो हांव पळयतां तेज्या उपरांत एक पाटी ताची गरज मेळली आतां हांव म्हणटा तुका अरे बाबा आतां हांव तुका शिकयतां म्हजो देव म्हज्यो गरजो मेळता तेच भाशेन तुज्यो गरजो मेळटलो देखून हांव तुमकां आतां ह्या देवाच्या उतराची सजमण दिता जेन्ना हांव ताका ताज्यो गरजो मेळता आनी ताका सगळे तो आदार दिता आतां तो म्हजें जी खबर हांव देवाची जेजूची खबर सांगता ती तो आयकुचो ना आतां आयकतलो 100% आयकतलो देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता देव आमकां बेसांनी बोदता कित्याक आमी बेसांनी बोदता दुसऱ्यांक हें बेसांव दिवपाक वी आर ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग देखून देंवचाराक नाका एका देवाच्या भुरग्याक देवाच्या चलयेक देवाच्या पुताक देवाच्या भुरग्यांक बेसांनी बोल्लेली ताका नाका कित्याक तो जाणो जो कोण भावार्थी खरें देवाच्या बेसांनी बोल्लोलो तो फकत सगळीं बेसांव सगळें जें ताका मेळटा तें आपणाचेर दवरचो ना पूण तो दितलो सुर्गीचें राज फुडें सरपाक आयकतात भाव भयणी तुमी आमेन आर यू लिसनिंग तुमी सगळीं आयकतात खरेंच आमी भावार्थी जाल्यार आमची चोत्राय जेजूचेर आसा जाल्यार खरेंच आमी देवाची भुरगीं जाल्यार खरेंच आमी देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो जाल्यार तर भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर पाडीत जाल्यार खरेंच आमकां देवा कडसून सगळें बरें मेळटलें पूण तें सगळें जें बरें मेळटा फकत आमकांच न्हय तें आमकां दिता कित्याक आमी भावार्थी म्हणून ही ब्लेसीज अस टू बी अ ब्लेसिंग हें जेजूचें राज ताजें उतर सगळे कडेन घासपाक सगळे कडेन फुडें जावपाक आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमकां बेसांव येतलींच तेन्ना आमी हें बेसांव दुसऱ्या कडेन पावपाक आतां आमी ती एंट्री मारपाक दॅट्स द करेक्ट वे एंट्री मारपाक तांच्या जिवितांत हें देवाचें उतर सजमणी कित्याक भाव भयणीनो आमी म्हयन्याच्या म्हयन्या कोणा कडेन घराच्या वेड्या भिकाऱ्याच्या घरा वेतले ताका म्हणटा अरे बाबा ह्या म्हयन्याक तुका आमी 2000 5000 दिवपाक येता म्हयन्याच्या म्हयन्याक भियेनाका हांव हा तुजो देव तुजे कडेन येतलो म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुका पयशे दिवपाक तुवें ताका बरें कितें केलें कांयच करूंक ना कित्याक तुवें ताका देवाच्या उतराची सजमणी दिवंक ना तूं फकत सजमताय की तूं तांचो देव जालाय तांकां तूं पयशे दिताय तांकां बरें कोत्ताय पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी ती चोत्राय एका मनशाची आमचेर दवरता पूण ती चोत्राय तांकां जेजूचेर दिवना तेन्ना आमी तांकां कसलेंच बरें करना वय जेन्ना आमकां देव बेसांनी बोलता ते बेसांव आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय तांकां बरे भाशेन कितें पयशे कितें आदार दिवंक जाय पूण तेजे उपरांत ती शिकवण दिल्या उपरांत तांची चोत्राय जेजूचेर दवरूंक जाय तांकां ती सजमणी जेजूच्या राजाची दिवंक जाय आनी जेन्ना आमी तांकां ती चोत्राय जेजूच्या राजान दिता देव तांकांय बेसांनी बोदता ती आतां जेन्ना ताका सजमणी मेळल्या ती दुसऱ्यांक सांगतात आनी अशें जेजूचें राज फुडें जायत वेता कित्याक आमी आमची चोत्राय फकत ह्या संवसाराचेर दवरना पूण आमची चोत्राय जेजूच्या राजाचेर ताज्या उतराचेर ताजेर राज फुडें सरपाक ताजेर आमी चोत्राय दवरता आमेन प्रेज गॉड आमेन आमेन प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू जीसस Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, Baba. Scholastica. Okay, sister. Okay. Praise Jesus. Mogala Baba, arga tuka, Jesu moima tuka, povita atmyak dinwas. Jesu arga, o amka boro tuven time dilolek. बरो दीस दिलोले जेजू आर्गा तुका तुवें आमकां सगळ्यांक एक फॅमिली कशी एकठांय केलोल्या आनी तुजें सदांच आमचो आदार सांगाताक रावलोल्याक सॉरी पवित्र आत्म्या दिनवास तुका तूं सदांच आमकां आदार दिताय बरी वाट दाखयताय आनी खंयसरूय चुकला जाल्यार आमकां उगडास कोत्ताय ते पासत हांव तुका आर्गां दिता जेजू हे भयणां सगळीं आमची ह्या जाग्यार एकठांय जावन हे तुजें उतर आयकलां जेजू हे सगळें आमी उतर आयकोन ते आमकां एप्लाय करून ते आमी दुसऱ्याक दिवंक
आमकां शिकय पवित्र आत्म्या. तू आमचो आदार पवित्र आत्म्या. तुझ्या बगर आमच्यान कांयच जायना पवित्र आत्म्या. तू आमच्या सांगाताक रावताय बापा पवित्र आत्म्या. हांव तुका अर्गां दिता आनी आमकां सगळे तारणेंतले तू आमकां राखताय आनी सांबाळताय आनी उगडास कोत्ता म्हणून हांव तुका अर्गां दिता. हे हांव मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान. आमेन. 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 Alifa गेले नी. Alifa opening prayer करपा. Brother record